सगळे तुज्या बरेपणा पासत जेजू तूं जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी हो उजवाड तुवें आमच्या जिवितान हाडला तुज्या उतरां उदेशी तुज्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितान हो उजवाड आयला आनी ह्या उजवाडांतल्यान तुज्या उतर आमकां वाट दाखयता स्वताची कित्याक तुजें उतर जावन आसा स्वत तूं जावन आसाय स्वत तूं जावन आसाय जिवीत तूं जावन आसाय वाट जेजू तुका आमी आर्गां दिता ही वाट तुवें आमकां दाखयली हें स्वत तुवें आमकां उगडें केलें आनी तूं करीत आसाय म्हूण विदाउट यू वी कॅनॉट कम टू द फादर बिकॉज यू बिकेम माय सबस्टिट्यूट ओ लॉर्ड थँक यू जीसस for restoring this relationship which was broken and reconciling us to God. Father, I thank you for you not remembering my past, but you see the blood of Jesus on me right now. Thank you, Jesus, that from your blood, through your precious blood, I am justified. I am washed clean. And God, you don't remember anything of my old, but you see now Christ in me. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Holy Spirit, thank you for keeping me alive in this truth and showing me this truth, helping me to meditate on this truth, that my relationship with the Father is restored. And what I have to do now is to build this relationship more and more stronger through your word, O Lord. Thank you, Father, for giving us this hope. Thank you, Jesus, that you became a living hope. Thank you, Father. As we begin with this teaching, we surrender everything in your hand, O Lord. जी आमची चिंतना आहा जी आमचे उतरां आहा तूं आमच्या मनांतल्यान चिंत आनी तूंच आमच्या तोंडांतल्यान उलय सगळें तुज्या आदीन तुज्या सुवादीन करता पळयत आत्म्या तूंच आमकां शिकयता आनी तूंच सगळें सांबाळून घेता म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता अर्घां तुका जेजू हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया ओके आमी शिकतालीं आमचो पोन्नो सोयम कितें आसलोलो करेक्ट न्हू आमचो पोरनो सोयम कितें आसलोलो आनी आतां आमी जेन्ना जेजू सोवे हा म्हणटा आमचो सोयम कसो चेंज जाला पळय तो पूण आतां आमचो सोयम कितें आसा वॉट इज अ नेचर रायट नाव आय एम द रायचियसनेस ऑफ गॉड इन Christ Jesus. But what was my old nature? It was a sinful nature. It was Adam's nature. Correct? आता आमचो पोरनो सोयम आसलेलो पातकी सगळ्यांच्या शिकवणेन आमी शिकल्या आनी आतांचो सोयम आमचो कितें आसा नितिवनपणाचो सोयम आसा कसलो सोयम आसा नितिवनपणाचो सोयम आसा आतां हो नितिवनपणाचो सोयम आमकां कसो फावो जालो कोणेन तरी फारीकपण दिवंक जाय न्हू कोणे आतां म्हज्या पातकाचें हांवें फारीकपण दिवचें पडलें ना पूण म्हज्या जाग्यार कोणेन तरी तें फारीकपण दिलां ओके आतां आमी लास्ट हिंगा सोंपयलेलें सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दीस इज द पॉयंट यू डायड टू द पावर ऑफ द लॉ वेन यू डायड वीथ क्रायस्ट एंड नाव यू आर युनायटेड वीथ द वन हू रेज्ड फ्रॉम द डेड नाव यू आर युनायटेड वीथ द वन हू रेज्ड from the one who raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. Now you are united with the one who raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. Go down. When we were controlled by our old nature, sinful desire were at work within us, and the law aroused this evil desire that produced a harvest of sinful deeds resulting in death. जेन्ना आमी पातकी सोयंबाच्या कंट्रोलान आसली तेन्ना कितें कामां घडटालीं आमचे कडल्यान सगळें वायट जें आसता तें हार्वेस्ट कितें येतालो वायट कामां वायट कोरण्यो पातकाच्यो कोरण्यो सारकें जेन्ना आमच्या भितर पातकी सोयंब आसलो कोरण्यो कसल्यो भायर सरताल्यो वायट कोरण्यो पातकाच्यो कोरण्यो ज्यो देवाक मानवलेल्यो जायना जेन्ना आमच्यो वायट कोरण्यो येता देवाक मानवलेल्यो जाता कॅन वी प्लीज गॉड बाय वीथ अ सिनफूल नेचर ना सो आतां जेन्ना पातकी सोयम आसलोलो रिजल्टींग इन डेथ वायट कोरण्यो घडटाल्यो आनी तेजो परिणाम कितें आसलो मरण
वायट करून घडटा, पातकी सोयम आहा, परिणाम कितें? मरण. सारकें? सो जेन्ना आतां गो टू द प्रिवियस वर्स, 4th वर्स. पूण जेन्ना आतां आमी पातकी सोयंबाक मेल्या जेजू सोवे, when you died with Christ and now you are united with him, आनी आतां तुज्यो कोरण्यो कितें आहा? With the one who raised from the dead, as a result now we can produce the harvest of good deeds for God. आतां म्हजो सोयम बदलला, आतां म्हज्यो कोरण्यो अश्यो जाता की देवाक मानवलेल्यो जाता. केन्ना? जेन्ना जेजू सोवे हांव मेला आनी पुनर्जिवंत जाला. आतां सगळीं आमी सोत मानता आमी जेजू सोवे मेले आनी पुनर्जिवंत जाल्या म्हूण सोत मानता. पूण तेजे पयलीं हेजें फारीकपण कोणें दिलोलें आहा? जेजून दिलोलें आहा. ओके, गो रोमन्स चॅप्टर 3. Okay, go from 20 verse onwards. Okay. For no one can ever be made right with God. जेन्ना आमच्या जिवितान पातकी सोयम आसता तेन्ना आमी no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. Go next verse. But now God has shown us a way to be made right with him without keeping the requirements of the law. देवाचो मानामेत जे आमकां दिलेले ते मानामेत दोरी नासतना देवा सारकी देवा सांगता आमी नितीवण जावपाक देवान मानामेत नासतना आमकां एक वाट तयार केल्या. पयलीं आमकां कितें दिसतालें? मानामेत दोरी जाल्यार हांव देवाक मानवलेलो जातलो. पूण कोणाच्यानूच मानामेत दवरून देवाक मानवलेली जावंक जाता? ना. बिकॉज आमच्या पातकी सोयंबाक लागून हांव कितलेंय ट्राय करूं जावपाक ना. कित्याक भितर म्हज्या तो नेचरूच ना बरें करपाचो. समजलें? आतां जेजू सोवें पातोक आसलेलें, जेजू भितर पातोक आसलेलें कितें तरी वायट करपाक. जेजूचो नेचर कितें आसलेलो? वॉज ही बॉर्न ऑफ द एडम नेचर ऑर ही वॉज बॉर्न ऑफ द होली स्पिरीट? ही वॉज बॉर्न ऑफ द होली स्पिरीट. जेजूचो जल्म जाला पवित्र आत्म्या उद्देशी. समजलें? सो ही वॉज तो पवित्र आत्म्या उद्देशी तो जल्मलोलो. आदाव एवेचे पातका सोयंबाचो जेजू नासलोलो. कित्याक पातकाचें फारीकपण दिवपाक पातकी सोयंबान आसलेल्यान पातकी सोयमान मनीस आसता तेन्ना कितेंच बरें करून मानामेत सांबाळपाक जाता ना. सो जेन्ना जेजू आयलो, जेजू पातका विरेत जल्मलोलो. जेजूच्या भितर पातकाचो सोयम नासलो. समजता? आतां ज्या मनशाच्या भितर पातकी सोयम ना तेणेन सगळें मानामेत दवरूंक जावचें ना? जातलें. कित्याक तेच्या भितर पातकाचो सोयम ना न्हू तें मोडपाक सगळें मानामेत. समजता? सो आतां देवान मानामेत सांबाळी नासतना आमकां एक वाट काडली नितीवण करपाक. आमकां तेच्या मुखार उबी रावपाक आमकां एक वाट काडली. कितें म्हणटा? बट नाव गॉड हॅज शोन अस अ वे टू बी मेड right with him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. Okay, go down. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. आमी नितीवण जाल्या आमचो भावार्थ जेजूचेर थीर दवरून, and this is true for everyone who believes, no matter who we are. कोणूय तो जावं न्ही, जो कोण आतां हें फकत इस्रायलकारांकूच न्हू, हे जुदेवांकूच न्हू, हे ज्युइशांकूच न्हू, हें आतां जो कोण सोत मानता तांकां हें नितीवणपण फावो जाता जेजूचेर भावार्थ दवरतल्यांक. सो वी आर मेड रायट with God by placing our faith in Jesus Christ, and this is true for everyone who believes, no matter who we are. 23 verse, go. Now, for everyone has sinned. सुरवातेक आमी सकाळीं पळयलां सगळीं आमी पातकी आसलेलीं. कोणूय जावं, we had fall short of God's glorious standard. Yet God in his grace freely makes us right in his sight. He did this through
Christ Jesus, when he freed us from the penalty for our sin. So there was a penalty for me to pay. There was a penalty for me to pay. हांवें फारीकपण दिवंक जाय. सो म्हज्या बदलाक आतां कोणें फारीकपण दिलें? जेजून दिलें. कोणें दिलें? जेजून दिलें. आतां कोणें म्हणटलो जेजून तर फारीकपण दिलां, आतां जेन्ना हांवें कितें वायट केल्या उपरांत हांवें म्हाजें पातक रडोंक नाका, हांवें म्हज्या पातकाची दूख धरूंक नाका, आमी पातक रडोंकूच जाय म्हणटात आमी. सो वॉट वी आर कन्सिडरींग? म्हाज्या पातकाचें बोगसोणें हांव बरें करून फारीकपण मेवतलें. समजता? हांव कितें बरें काम करतलें आनी मागीर म्हाका फारीकपण मेवतलें. उदाहरण घेवया आमी. ओके, एक एग्जाम्पल घेवया आमी. आमी सकाळीं घेतलेलें एग्जाम्पल स्पीड लिमिटाचें. करेक्ट? आतां आमी गाडयेन वयतात. आतां आमी दोग मनीस गाडी चलयता. लेट्स से 4 व्हिलरान आतां आमी गाडी चलयता. गाडी चलयता वयता आसतना आमी सिग्नल येता. रेड सिग्नल येयला म्हणजे फास्ट चलोवप ना. कितें करप? फास्ट चलोवप न्हू. म्हाका रेड दिसत जाल्यार हांव फास्ट वयता. कितें करप? आनी ग्रीन म्हणल्यार रावप. ग्रीन म्हणल्यार रावप. रेड म्हणल्यार फास्ट वचप. येलो म्हणल्यार 10 स्पीड. ओके ओके, हांव बेश्टें पळयता तुमी जागी आहा जाल्यार, नाल्यार जेवन मातशी झेम येता न्हू. ओके, सो सगलीं जागी आहा. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. ओके, सो जेन्ना रेड सिग्नल पडटा तेन्ना कितें करप? स्टॉप जावप. आमी जेन्ना घरा वयता आसतना आमी कितें पळयता जाणा तूं? ऑन द वे आमकां जायतीं सिग्नलां मेवता. लागीं पावता पावता आनी एक लास्ट मेवता. त्या सिग्नलाचेर कितें पळयता आमी? आतां रेड सिग्नल म्हणजे कितें? थांबोंक जाय न्हू. आनी आमकां एक वायट थिंगा लायन आसना पट्टी कशी हिला वायट, तेज्या भितरल्यान आमी रावोंक जाय. आतां जोरी तो रेड सिग्नल आहा आनी गाडयो उण्यो आहा, आय कॅन ब्रेक द सिग्नल एंड गो. इफ देर इज नो दुसरे वाटेनसान कार येना जाल्यार करूंक जाता. RTO आहा जाल्यार फायन पडची ना. तूं जाणा वॉट आय एम सीइंग एवरी डे वेन आय गो होम? रेड सिग्नल आहा पूण गाडयो ह्यो येना, पूण तरी आमी रावपाक जाय न्हू. लोक वोत ते मोटर सारके हाफ रोडाचेर आहा. सी कितें कोतात आमी आमच्या जिवितान? कायदे घालता कोणाक लागून? सांबाळपाक न्हू. प्रेज गॉड. ओके, एनीवेज, सो आतां जेन्ना रेड सिग्नल आहा, कायदो कितें आहा? यू हॅव टू स्टॉप. तेन्ना रावोंक जाय. जोरी तर तूं रावना आनी तूं सिग्नल तोडटा आनी तूं स्ट्रेट वता, कितें जातलें? आनी कॅमराज आहा, कितें जातलें? फायन ना. फुडें वचोन आतां सपोज दोग जाण मोटरान वयता आनी गाडयेन वयता आनी आतां सिग्नल ब्रेक केला, पुलिसांनी विसल मारून तुका फुडें वचोन थांबयलो उपरांत कितें म्हणटलो? चायेक या रे म्हणटलो? च्या पिवंक या म्हणटलो? कितें म्हणटलो? डायरेक्ट मशीन घेवन येतलो. येवचो ना. आतां आनी फास्ट काम. घारा बिरा आनी कांय ना. लेटरां चाय काडून मागीर यो बीन कांय ना. मशीन सारकें फुड्यान. येसो न्हू. आतां आनी चान्स ना. सगल्यांचें आतां ऑनलायन पेमेंट न्हू. सो कितें आहा तें तुजें लिस्ट काडलें, गे लिस्ट फारीक करपाचें. पेनल्टी आहा वो ना? सिग्नल तोडीत जाल्यार पेनल्टी आहा. सो जेन्ना आतां पेनल्टी आहा, आतां तुवें सिग्नल तोडला आनी आतां तूं वयता, तुका विसल मारलो, तुका थांबयलो. आतां तुजें येदें व्हडलें लिस्ट काडलें. तुज्या अगेन्स्ट कितें येयलें? डॉक्युमेंट येयलो. तुज्या अगेन्स्ट कितें येता? लिस्ट येता. तुवें कितें ब्रेक केला पळय, लॉ ब्रेक केला पळय, तेजें तुका लिस्ट येता. आतां तुका लिस्ट येयलें न्हू, तुका आतां कितें करचें पडलें? म्हाजे कडेन ना, म्हाका वसोंक दी. तुज्यान रडोंक जाता थिंगा? कितें म्हणटलें? गाडी दवर आनी वच. सायडीक लाय गाडी आनी वच. आहा तेन्ना बोर पयशे गाडी घेवन वच म्हणचें ना. तूं कितलोय रडलो जाल्यार तुका फॉरगिवनेस आहा तेन्ना लॉ ब्रेक केला म्हणून? आहा फॉरगिवनेस? सोयरो म्हणून सोडटलो? कोणाच्यानी सोडूंक जाता लॉ ब्रेक करीत जाल्यार? यू हॅव टू पे द पेनल्टी एंड देन गो. देन यू आर फ्री. करेक्ट न्हू? आतां तुजे कडेन पयशे ना. आतां तुका बरें येयलें, एक सर्टन अमावंट येयलो फॉर ब्रेकींग दॅट रूल, ब्रेकींग दॅट लॉ. आतां तुका तें फारीकपण दिवंक जाय. आतां तुका ते दिवचे पडले पयशे. आतां तुजे कडेन पयशे ना, बोल्सान ना. सद्याक बोल्सांनी ना, एकावंटार ना, खंयच ना, इतलें ना. आतां तुज्या सायडीक तुजो फ्रेंड बसला, बरो गुड फ्रेंड, मोगाचो इश्ट. आतां मोगाचो इश्ट कितें म्हणटलो? कितें म्हणटलो? मोगाच्या इश्टा कडेन आहा फारीकपणाक पयशे. मोगाचो इश्ट कितें म्हणटा? हांव फारीक कोत्ता, तूं भिनाका. तुवें सिग्नल तोडला, तुवें मिस्टेक केल्या न्हू, तूं भिनाका. हांव तुजो मोग कोत्ता, हांव तुजो इश्ट. तुजे पेनल्टी
हांव फारीक कोत्ता, तुका करपाची गरज ना. ओके, कितें म्हणटा आतां फ्रेंड, हांव तुजो मोग कोत्ता, तुका फारीक करपाची गरज ना. ओके, हांव तुजो पेमेंट दितां. आनी तो ऑफिसराक कितें म्हणटा, तेज्या अगेन्स्ट लेटर भायर काडला त्या मिशनांसान येयलां पळय, आय एम रेडी टू पे, आय एम पेईंग इट. आतां रेडी टू पे म्हणटा आनी पयशे दिना, पेमेंट जालो. If he is saying he is ready to pay, he needs to get something from his pocket and give, no? What is the penalty? He needs to take from himself and give it. Yes or no? Payment कितें आसा, तेज्या लागीं जे बॉल्सान हा ते काडून तेणेन दिवंक जाय. इट्स नॉट ओन्ली बाय वर्ड्स, इट्स बाय वर्क्स. इट्स बाय वर्क्स. ना हे तेजे कडेन पळय कितें आहा पळय बॉल्सान, ते म्हज्या कामाचे वो तेज्या कामाचे. म्हज्या हांवें तोडला ब्रेक केला सिग्नल, म्हज्या कामाचे ते वो तेजे ओन वर्क्स. हीज वर्क, नो ना, ही इज पेईंग फ्रॉम हीज पॉकेट ऑफ हीज वर्क्स. येस नो. सो आतां तो म्हणटा कितें, सर म्हणटा हांव फारीक कोत्ता तेजी पेनल्टी, बिकॉज आय लव हिम, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, मोगाचो इश्ट, हांव दितां. आतां फायन कोणाच्या नांवान भायर सरल्या, लिस्ट कोणाच्या नांवान येयला, फ्रेंडाच्या. म्हज्या येयला न्हू, म्हज्या नांवान येयला, म्हज्या फ्रेंडाच्या नांवान येवंक ना. पूण आतां म्हजो फ्रेंड रेडी आहा पेमेंट दिवपाक, कित्याक म्हज्या लागीं जायना दिवपाक इतलो अमावंट. आर यू ऑल गेटींग इट? आं, एनीबडी इज स्लिपींग? ना, प्रेज गॉड. दोज हू आर स्लिपींग से हालेलुया. नॉट लिसनिंग प्रॉपर्ली. You are sleeping, but you are attentive. That you heard, no? Praise Jesus. Okay. So आता हो इश्ट कितें म्हणटा, सर ऑफिसराक, ऑफिसर म्हणटा तेच्या अगेन्स्ट तेच्या नांवान पळय लिस्ट भायर येयला, तें हांव फारीक कोत्ता म्हणटा. तो म्हणटा ओके फारीक कर. वो पयशे दिना, फारीकपण जालें. वो कार्ड काडीत ना, ATM फारीकपण जालें. कार्ड आपणाचें बँक कार्ड दीच ना, पेमेंट जालो ना. सो ही गिव्स समथींग. येसो नो. आतां वो पयशे दिता आनी पेमेंट फारीक, पेनल्टी येयला ती फारीक कोता. आतां पेनल्टी फारीक केल्या उपरांत जे पेमेंटाचो रिसीट आहा तो कोणाक मेवतलो, म्हज्या फ्रेंडाक मेवतलो, म्हज्या नांवार येयलो म्हाका मेवतलो, म्हाका मेवतलो न्हू. कित्याक कोणाच्या अगेन्स्ट आहा फारीकपण, कोणाच्या अगेन्स्ट आहा, मिस्टेक कोणें केल्या, हांवें केल्या. अगेन्स्ट फारीकपण रिसीट येयला कोणाच्या नांवार आहा, म्हज्या नांवार आहा. फ्रेंड म्हणटलो हांव धरूं गा, म्हाका दितलो न्हू काडून, ऑफिसरां कडल्यान घेवन म्हाका दितलो. कित्याक म्हज्या नांवार पेनल्टी आहा. येसो नो. सो आतां फारीकपणाचो रिसीट येयला पळय, पेमेंट जाला म्हणून तो रिसीट कोणाक मेवता, म्हाका मेवता. कोणेन रूल ब्रेक केला पळय तेका मेवता. आतां दोगी बसता, पेमेंट जालो, ह्या सिग्नलाचें फारीकपण जालें. आतां फुडें वयता आनी फुडें वचून आनी एकलो थांबयता आमकां, व्हडलो ऑफिसर, आनी म्हणटा तुवें अमके जाग्यार म्हणटा अमके कडेन सिग्नल ब्रेक केला, हें पळय कॅमेराचें रिकॉर्डींग आहा, यू हॅव टू पे. आतां हांव कितें म्हणटा ड्रायव्हर, आं कितें म्हणटा हांव, ऑलरेडी पेड न्हू, ऑलरेडी पेड. हाव वील आय बिलीव ऑलरेडी पेड, पे अगेन गीव द मनी, दीस अमावंट. सो वॉट आय वील डू, आं शो द रिसीट. कितें दाखयतलें हांव, रिसीट दाखयतलें पेमेंट जाला म्हूण. पेमेंट हांवें केला, हांव वर मारपाक, पेमेंट कोणें केला, कोणें पेमेंट केला, पेमेंट इज डन बाय माय फ्रेंड हू लव मी. म्हजें सिग्नल ब्रेक करपाक हांवें जे पातक केला, हांवें जो मानामेत मोडला, हांवें जो गुन्यांव केला, त्या गुन्यांवाचें फारीकपण म्हज्या इश्टान, जो म्हजो चड मोग कोत्ता, तेणेन फारीकपण दिलां. पूण रिसीट कोणाच्या नांवान येयलो, म्हज्या नांवान. फारीकपण केला कोणाच्या नांवान येयलें, म्हज्या नांवान. पूण दिलां कोणाक, म्हाका. रिसीट कोणा कडेन आहा, म्हाजे कडेन. आतां रिसीट आतां जोरी तर म्हज्या नांवार आहा, गुन्यांवाचें फॉर्मॉन तर म्हज्या नांवार आहा, पेमेंट फारीक केला म्हज्या फ्रेंडान, रिसीट आतां हांव दाखयता सारकें व्हडल्या वरान कोणाक, दुसऱ्यान कोणान थांबयला पळय तेका. म्हज्या पातकाचें फारीकपण ऑलरेडी जालें. अँड दीस इज द रिसीट. आर यू गेटींग इट? म्हज्या पातकाचें फारीकपण म्हज्या मोगाच्या इश्टान आपणेन पेमेंट दिवन ऑलरेडी केलें जाल्यार म्हज्यान म्हणो येता आजुनी पेमेंट जावंक ना, आजुनी पेमेंट जावंक ना. ओके, टेल मी वॉट आय हॅव टू डू, टेल मी वेर आय हॅव टू नील, टेल मी वेर आय हॅव टू क्राय.
Are you getting it? The payment is already done. फारीकपण ऑलरेडी जालें. कोणें केलें? कोणें गुन्यांव करूंक ना पळय तेणेन फारीकपण केलें. खंय केलें? खुर्सार केलें. आर यू गेटिंग इट? आनी रिसीट खंय आहा? कोणा कडेन आहा? आपूण घेवन गेलो वयर? ओ रिसीट म्हाजे कडेन दिवन गेला. पेमेंट जाला तो रिसीट खंय आहा? म्हजे कडेन आहा. पूण ह्या रिसीटाची म्हाका नॉलेज ना कित्याक हांवें बंद केला आनी म्हज्या आल्टराचेर दवरला आनी वर्सान एक पाटी ताका देंवयता हांव. वो रिसीट जो म्हाज्या पातकाचें फारीकपण जालां आपणाच्या पवित्र आमोलीक रोखता उदेशी वो रिसीट बंद करून म्हाज्या ड्रॉवरांनी दवरला घरान हांवें आनी विकांतल्यान एकूच पाटी वयता आनी आयकता. तें बी बरें काळजान रिगोना वयल्या वयर बसता आनी हांव घरा येता आनी हांव म्हणटा हांव पातकी आनी हांव म्हणटा हांवें हें वायट केलां, हांव म्हणटा हांवें तें वायट केलां कित्याक वो रिसीट बंद करून सारको वयर दवरला. सोजमता? रिसीट म्हज्या फारीकपणाचो बंद करून धापून ड्रॉवरांनी घातला, कबडांनी घातला, ब्रँड न्यू हा, पेजी दोसोन हा. शॉपार व्हरोन जाल्यार ब्रँड न्यू कसो सेल करूंक जाता कित्याक इट्स नॉट बीन युज्ड. म्हज्या अगेन्स्ट जो पळय डॉक्युमेंट भायर सरलेलो तेजें फारीकपण 2023 years ago जालें. And because I have no knowledge of this, I am considering myself, I am still a sinner, I am still a sinner. What can I do that I will be forgiven? The blood of Jesus, the precious blood of Jesus has already forgiven you 2023 years ago on the cross when Jesus died for you. Praise the Lord. Hallelujah. Because I have no knowledge of the word of God, I do not see the receipt. I do not see the paid receipt which is there with me. म्हजो अगेन्स्ट जो डॉक्युमेंट आसलेलो that is nailed on the cross. Okay, go Colossians 2:13-14. 2:13. Go KJV. 13th. Okay. And you being dead in your sin, you being dead in your sin and the uncircumcision of your flesh has he quickened together with him, made alive with him, having forgiven you all trespasses, all your sin, blotting out the handwriting of ordinances that was against you, against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. The document which was against you, which was showing you that you are a sinner, you are guilty, you are this, you are that, you have done this, that, it has been nailed it to the cross. Can you go this in compare? Okay, go CEV. This is the CEV. AMPC plus त्याच्या कुशीक आहा ती? No. Yes. God wiped out the charges. God wiped out the charges that were against us, which was the disobeying the law of Moses. He took them away and nailed them to the cross. कशे भाशेन म्हाका गमोन येतालें की हांव पातकी आहा म्हणून? कित्या उद्देशी? केन्ना गमोन येतालें म्हाका हांव पातकी म्हूण? जेन्ना मानामेत दिसती पडलें, जेन्ना देवाचो जो कायदो जे लॉ आमकां दिसती पडलो तेन्ना आमकां कितें गमोन येता? आमी पातकी. आनी म्हज्या अगेन्स्ट हांव पातकी म्हूण म्हाका नॉलेज केन्ना येताली? जेन्ना हांव तें मानामेत पळयता म्हाका कितें दिसती पडोन येतालें? म्हजें पातोक. ओके, गो AMP फॉर दीस. ओके. सो जेन्ना म्हाका पातकाची नॉलेज केन्ना येताली? जेन्ना म्हाका मानामेत दिसती पडटा तेन्ना म्हाका गमन येतालें की हांव पातकी. कित्याक दिलेलो मानामेत? टू शो अस दॅट वी आर गिल्टी बिफोर गॉड. आनी सैतानान चान्स खंय मारलो? जेन्ना मानामेत येयलो, मानामेताचो फायदो काडलो कोणेन? आमचेर.
सोयतानान आमकां दाखोवपाक तेणेन आमच्या आतां जेन्ना मानमेद दिलोलो देवाचें कारण कितें आमकां दाखोवपाक आमकां सोडवणदाराची गरज. देवान आमकां मानमेद दाखोवन दिलो, कायदो दाखोवन दिलो, कित्याक तुमी जें जिवीत जियेता हें जिवीत मोजें न्हय. यू आर नॉट रायट स्टँडींग, यू कॅनॉट स्टँड अलॉंग विथ मी बिकॉज द रिलेशनशीप वीच गॉड हॅड विथ मॅन दॅट वॉज ब्रोकन. वी वर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड बिकॉज ऑफ आर सीन नेचर. आमच्या पातकी सोयंबाक लागून आमी बापा सोवे डिस्कनेक्ट जालोली, आमी ओतम्यान मेलोली. येस ओ नो? सोजमाता आमी ओतम्यान मेलोली. We were dead in our spirit. Yes or no? Now we are through Christ Jesus. We are alive in the spirit. We are born again. We are born again. पूण जेन्ना हे मानमेद पळयता तेन्ना आमकां कसलें नॉलेज येता? पातकाची नॉलेज येना. पातकाची नॉलेज येना. आतां जेन्ना आमकां पातकाची नॉलेज येता आतां आमी कितें पळय आमच्या मनान आमी कितें चिंता आमी ते भाशेन आमच्या जिवितान करता. समजता? Whatsoever a man think in his heart, so is he. ही वर्स आमी पळयत देवाच्या उतरानूच बरयलेलें आहा. वी सी इट इन Proverbs 23:7. Let's not go. Whatsoever man thinketh in his heart, so is he. जोरी तर हांव म्हज्या भितर कितें चिंता ते भाशेनूच म्हजें एक्शनूय तेंच जाता. समजता? जोरी तर हांव मानमेद पळोवन तर हांव चिंता मानमेद दवरपाक जाय, सांबाळपाक जाय, टू कीप माय सेल्फ होली, टू मेक माय सेल्फ होली. जेन्ना मानमेद पळयता तेन्ना कितें दिसता म्हाका आय हॅव टू करेक्ट माय सेल्फ, आय हॅव टू गो इन रायट वे, आय हॅव टू डू दीस. वेर इज द फोकस? वॉट आय हॅव टू डू. येस ओ नो? सो जेन्ना हांव मानमेद पळयता फकत म्हाका दिसती पडटा कितें हांवें कितें केलां तें, कितें हांव वायट कोत्ता पळय तें. मानमेद पयल्या उपरांत कितें दिसती पडोन येता हांव कितें वायट कोत्ता पळय तें. सो म्हज्या अगेन्स्ट कितें येता? वॉट इज अगेन्स्ट मी? द रिटन डॉक्युमेंट इज अगेन्स्ट मी. हांवें पळय कितें केलां दॅट इज अगेन्स्ट मी. हांव कितें पळय करता तें सगलें म्हज्या अगेन्स्ट आहा. सो जेजून कितें केलां? हॅविंग कॅन्सल्ड आउट द सर्टिफिकेट ऑफ डेप्थ कन्सिस्टिंग ऑफ लीगल डिमांड्स. द लॉ डिमांड्स. Yes or no? What law demands? The righteousness. Yes or no? The law has a demand to keep all the laws and to make yourself righteous. आमकां नितीवनपण करपाक आमी मानमेन दवरपाक आमी चिंतिना. So law demands. Yes or no? Law demand करता you have to keep this. Yes or no? पूण आतां आमच्या अगेन्स्ट आहा. Having cancelled out the certificate of debt consisting of legal demand which were in force against us, which was hostile to us, and this certificate he has set aside and completely removed by nailing it to the cross. The penalty which was against me, the payment which I was supposed to pay, the payment which I was supposed to pay on the cross, Jesus took that on himself. He took it and he nailed it to the cross, and because of that, those who believe in Christ Jesus, God made them righteous in his eyes. Now I become righteous not because what I did, not because what I do. हांव नितीवोन जाला कित्याक जेजून म्हज्या पासोचे कुर्सार केला आनी म्हज्या अगेन्स्ट पळय जो डॉक्युमेंट भायर सरलेलो which was showing that I am a sinner, Jesus has nailed it to the cross. Hallelujah. Thank you Jesus. Glory to God. जेजूक आर्गा कित्याक जेजून जें पळय कितें केलां त्या उद्देशी म्हजी सुटका जाल्या. Now go back to Romans 3. Hallelujah. सोजमता तुमकां? सोजमता? So it is not about what I do. I receive this gift not because what I do. It's nothing of my works. It's all about what Jesus has done. Now, for no person will be justified. No, 23 verse. Okay. 24th. And are being justified. What is justified? Declared free of the guilt of sin, made acceptable to God, and granted eternal life. Justify means there is a case on you. तुजेर कसली case आहा, and your case is tried, and you found no guilty. आमचेर केस आहा
आनी तुमकां आमचेर आतां जी केस आहा तर केस आहल्या उपरांत तुजी केस योर केस इज ट्रायड एंड यू फावंड नो गिल्टी बिकॉज योर पेमेंट हॅज डन by Jesus. So now you are no more guilty before God, declared free of the guilt and are being justified. You are declared free of the guilt. But before Jesus died on the cross, was in guilt? I was in a guilt, right? If we took the example of Simon Peter, Jesu kursar morcha poile Simon Peterak कशें दिसताले? Depart from my eyes, Lord. I am not worthy. I am guilty. I am sinner. Yes or no? तो कसो पळयतालो आपणाच्या जिविताक? हांव जावन आसा एक पातकी. म्हाका आय एम नॉट वर्दी टू बी इन फ्रंट ऑफ यू. यू आर मसा. येस और नो? जेन्ना मनीस जेन्ना मानामेंत आसलेले तेन्ना मानामेंताच्या टायमार आमकां फकत कितें दिसती पडोन येता? हांव पातकी, हांवें हें केलां, हांवें तें केलां, हांवें हें सांबाळूंक ना, हांवें तें सांबाळूंक ना, हांव थिंगा चुकलां. आतां हें सगलें बरें करपाक हांव कितें करूं? येस और नो? हांव कितें करूं? I don't have to do anything. I only have to believe in the word of God and live according to the word of God. जेन्ना आतां पळय I don't have to do anything means एक्स्ट्रीम वचपाक जायना. आतां जेजून पेनल्टी फारीक केल्या म्हूण म्हज्यान पातकान कंटिन्यू करपाक जाता? Somebody had paid his precious blood, shed his blood on the cross. Can I take it for granted? If I really love Jesus and I understood what he has done for me, can I take this sacrifice of Jesus is on the cross for granted? Sosmata? आमी तें बेश्टें म्हणून सोडपाक जाता? ही पेड फॉर इट. हाव? नॉट विथ द मनी पेमेंट. वॉट एक्झाम्पल वी टूक? ही शेड हीज ब्लड. सोजमता? तेणें आपणाचें पवित्र रोगो त्या खुर्साचेर वारोयलें. एंड आर बींग जस्टिफायड, डिक्लेअर्ड फ्री ऑफ द गिल्ट ऑफ सीन, मेड एक्सेप्टेबल टू गॉड एंड ग्रांटेड इटर्नल लायफ एज अ गिफ्ट. आतां गिफ्ट म्हणजे कितें? गिफ्ट म्हणजे कितें? गिफ्ट सदांच कसो येता? पेमेंटान? पयशे फारीक करता आमी? विथ लव? ओके, विथ लव, विथ युअर मनी. What is gift? When we consider gift, it is free. You are inviting people for your birthday. Yes? They are coming with a gift. Are they asking money for you while going home? Then it's free, no? They bring it with love, hatred, jealousy, whatever it is, but it is free. Your friends I'm talking about, example, okay? So it comes free, no? आता सपोज ती येयल्या उपरांत तुमकां गिफ्ट दिल्या उपरांत पयशे मागता आमचे कडेन. पयशे दी म्हणटा, इतले पयशे पडल्या, एक्सपेन्सीव हाडला म्हणटा, पयशे दिया. So if ask something from you, then is it a gift or you paid for it? You paid for it, no? Gift म्हणजे फुकट. गिफ्ट म्हणजे फुकट. जे फारीकपण जेजून आपल्याच्या रोगताचें दिलां, आमकां तें फुक्याचें देणें. आमी कांयच तेजें फारीकपण दिवंक ना, आमी कितेंच मोल फारीक करूंक ना, आमी कितेंच असलें काम बरें करूंक ना की हो गिफ्ट आमकां मेवला. गिफ्ट इज ऑलवेज अ फ्री. Righteous, what we receive from Jesus, it's a free gift of God. कृपा आमकां देवाची फारीकपण आमकां मेवला, कृपा आमकां देवाची मेवला. इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. बावर्त पासून आयज आमचो वाडटा म्हणटा देवाचें उतर आयकून आनी आयकून तो पासून जावन आसा देवाचो गिफ्ट आमकां. बिकॉज द फेथ ऑल्सो वीच वी आर ऑपरेटिंग इन, इट इज द फेथ ऑफ जीसस. इट इज द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड. जे कितें आयज आमी उजार करता आमच्या जिवितान, देवाचें जिवीत उतरा प्रमाणे जियोवपाक, हें सगलें आमकां एक देणें, फुक्याचें देणें. आमी कांयच फारीक करूंक ना. बिकॉज नो बडी वॉज रायचस. सगलें, एवरी वन वॉज गिल्टी बिफोर गॉड. आर यू गेटिंग इट? नाव गो डावन. एज अ गिफ्ट बाय हिज प्रेशियस अनडिजर्वड ग्रेस थ्रू द रिडेम्पशन, द पेमेंट ऑफ आवर sin. Through the redemption, which is the payment of our sin, which is provided in Christ Jesus. Go down. Whom God displayed publicly before the eyes of the world as a life-giving sacrifice of atonement and reconciliation propitiation by his blood to be received through faith. This was to demonstrate his righteousness, which demands punishment for sin, because in his forbearance, his deliberate restraint, he passed over the sins previously committed before Jesus' crucifixion. Go NLT for this.
For God presented Jesus as the sacrifice for sin. Whose sin? My sin. Yes or no? For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus is sacrificed. Jesus sacrificed his life, shedding his blood. This sacrifice shows that God was being fair when he held. Go down. This sacrifice shows that God was being fair when he held back and did not punish those who sinned in time past. He did not punish those who has actually committed a sin. Who are they? Are you understanding? Jesus now became my substitute. Jesu moja swaticher apun te kursar patok zalo so that he can forgive you and me through his precious blood. Confusion? Clear? Sozmata? Jesu kursar moja zagyar maka je farikpon asle, God did not punish those who sinned. But Jesus was made sin on the cross. He was made, God made him sin on the cross so that God can make you and me righteous. Now, how do I save? Go Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Verse 8. God saved you by his grace. How am I saved? By grace. And it is not by grace alone, but when you believed, and you can't take credit. Okay, go KJV. Now, for by grace are you saved through faith. So, ata ao kurpen, how am I saved? By grace. And it is not by grace alone. It is by grace through faith. Ata, moche salvo sa, I am saved by grace. I am saved by grace. For by grace are you saved through faith. आता देवाची कृपा आसा म्हणूनच हांव साल्वार जावना. जेन्ना म्हजो भावार्थ तितून हांव मिक्स घालता तेन्ना तें कंप्लीट जाता. Meaning, if I say I'm saved by the grace of God, but if I don't mix my faith, if I don't believe it by faith, how can I experience that I am saved? How can I believe in the word of देवाच्या उतरान हांव कशें स्वत मानतलें? म्हजें साल्वसांव जाला, I am saved by the grace of God through my faith. So grace is not go alone. It goes along with your faith. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So for by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. The grace is also gift of God. Bhavartu is जावन आसा gift of God. नितीवनपण जावन आसा gift of God. हे सगळें देवान आमकां फुकोट दिला खरें. म्हाका मेवला फुकोट. पूण हेजो फारीकपण कोणेन दिला? जेजून. ही सोजमणी आमकां ही आसपाक जाय. ही सोजमणी आमकां आसपाक जाय. नाजाल्यार म्हज्यान गिफ्ट एन्जॉय करता हांव. पूण कसो मेवलो गिफ्ट? कोणें फारीकपण दिला? It's not free of cost. Somebody paid for it. So when I receive a gift in my function or in my parties, I am receiving it free. But somebody paid for it. Free means it has not just fallen from up. फुकोट म्हणजे डायरेक्ट पडोंक ना. म्हाका म्हज्या जिवितांत जो गिफ्ट पासून तर मेवता आमच्या कार्याक, बर्थडेयांक, फेस्तांक, काजरांक, आय एम गेटिंग इट फ्री. बट समबडी इज पेयींग फॉर इट. येस नो. इन द सेम वे जे नितीवनपण, जी कृपा, जो भावार्थ देवातावन म्हाका जो मेवला, म्हाका फुकोट मेवला, पूण कोणेन तरी तेजें फारीकपण दिला. समजता? कोणेन तरी तेजें फारीकपण दिला. ओके, गो बॅक टू रोमन्स चॅप्टर 3. Go verse 23. Oh, okay, we were here. Whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sin that are passed through the forbearance of God. Go down. We finished this.
to declare, I say, at this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believe in Jesus. Go to NLT. For he was looking ahead and including them in what he would do in this present time. God did this to demonstrate his righteousness, for he himself is fair and just, and he make sinners right in his sight when they believe in Jesus Christ. But it has been paid by whom? Paid by Jesus. Go down. Can we boast then that we have done anything to be accepted by God? Can we boast then? Can we आमी म्हणोंक जाता आमी तितून घमंड करपाक जाता हें सगळें घडलां तेजेर आमी घमंड करूंक जाता? Can we boast then that we have done anything to be accepted by God? देवान आमकां मानवलेलीं करपाक आमी कितें तरी केलां म्हणून आमी घमंड करपाक जाता? आमी घमंड करपाक जाता? can we boast in that as if आमी कितें केलेल्या भाशेन जाता आमकां? ना, no, because our acquittal is not based on obeying the law, it is based on faith. आतां हो भावार्थ कित्याक म्हणटा आमी पयला जेजू कुर्सार मेला तो, आमी पयला जेजूचें रगत, आमी जल्मलेली जेन्ना जेजू मेला तेन्ना जल्मलेली आमी सगळीं कोण आसलेलीं 2000 वर्सां पयलीं हात वयर करात. नासली तुमी? नासली कोण जल्मलेलो 2000 वर्सां पयलीं? हे तुमी ओतम्यान आहलोलीं. हो मागीर तुमी आतां यू आर अ स्पिरीट बींग न्हू, आतां तुमी हात वयर घालना म्हणचे. सो जरी तर हांव म्हणटा जेजू मेला तेन्ना हांव नासलोलें, देन हाव कॅन आय क्लेम दीस प्रॉमिसीस देन? समजले? सो वी हॅव टू रिन्यू अवर मायंड. जायते पाटी आमी म्हणटा तुमी कोण जेरुसलेम गेल्यान? अजून पासून कोण गेला? तू गेला ब्रदर? सिस्टर गेल्या? आनी कोण गेला? पूण गेला. आनी कोण गेला? यू ऑल्सो? आनी कोण गेला? तू गेल्या सिस्टर? आनी कोण गेला? आनी कोण वसोंक ना? तू गेला? अजून वसोंक ना? तू वसोंक ना? सो yesterday you came here and what you said, Galatians 2:20? So where you crucified in your house? समजता? आमी ओतम्यान चलोंक जाय, आमच्या कुडींत न्हू. समजता? आतां आमी हांवें कितें म्हणलें, कोण गेला जेरुसलेम? कोण गेल्या फिजिकली तेणी सगल्यांनी कोणें सांगलें गेल्या. उरलेल्यांनी हात वयर करूंक ना. पूण आतां जेन्ना हे भयणीक विचारलें, भयण तूं गेल्या? ती म्हणटा ना. पूण सदां तिणें काल हांगा प्रेयर कितें म्हणलेलो? Galatians 2:20, यू आर क्रुसिफायड, यू बिलीव यू आर क्रुसिफायड. सो क्रुसिफिकेशन खंय जालेलें? सो मागीर तूं नासलोली थिंगा? प्रेज गॉड. समजता? आतां समजता? सो आमी आमच्या दोळ्यांनी कितें पळयता, कितें फिजिकली घडटा, आमी तेच स्वत मानना. पूण ओतम्यान आमी जियोपाक आमी आमचें मायंड आमी ट्रेन करपाक जाय. आतां ओतम्यान आमी नवी जाल्या. नवी कशी जाल्या? आमी म्हणटा जेजू म्हज्या भितर जियेता, पळयत ओतमा म्हज्या भितर जियेता. आमी थिंगा गेल्या फिजिकली. मरण खंय जालां? कुर्सार थिंगा जाला. वय ना? बरियल खंय जाला? थिंगां जाला. रेसरेक्शन खंय जाला? थिंगा जाला. सो आतां आमी तर थिंगा पावोंक ना फिजिकली, म्हणचे आमी थिंगा पावोंक ना. सो मॅन इज अ स्पिरीट बींग. सो जरी तर हांव आतां कन्सिडर करता की हांव आतां जल्मला 20 वर्सां फाटीं, 30 वर्सां फाटीं, 40 वर्सां फाटीं, म्हणचे कितें जेजू टायमार हांव जल्मोंक ना. इफ आय एम थिंकींग इन दीस वे, देन हाव कॅन आय क्लेम द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड? How can I say that I'm crucified with Christ, I'm buried with Him, I'm resurrected with Him, now the Holy Spirit is living in me? आता Holy Spirit कितली वर्सां पयलो येयलोलो? 2023 years ago, no, on the day of Pentecost. Yes or no? The disciples were filled with the Holy Spirit. Yes or no? आता देवान जेन्ना आपल्याची बासावणी जी सांगलेली की आपूण आपणाचो पवित्र आत्मो धाडटलो, आनी लूक 24:49 आमी पळयता, जेजू तांकां म्हणटा खंयच वचो नाकात, हिंगा सोरूच रावात. डू नॉट गो आउट ऑफ द सिटी. जेरुसलेमाक सान भायर सरनाका जो मेरेन ही प्रॉमीस घडोवन येना. यू बी देर, हांगाच राव. सारकें? सो जेन्ना ते जेरुसलेम अपर रुमान आसता, दे वर ऑल फिल्ड विथ द
होली स्पिरीट. तुम्ही आसलेले अपर रुमान? हां, नाव दे आर व्हेरी केअरफूल टू गिव द आन्सर. हां, सो आतां तर आमी सोत मानता भावार्थान. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसोना तेचेर आमी सोत मानता. आतां दिसोना कितें? डोंट टेल मी एंजल्स दिसोना, हें दिसोना. दिसोना, खरेंच दिसोना. कितें दिसोना? होली स्पिरीट दिसोना. भावार्थ दिसोना. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे कितें? दिसोना तें सोत मानप. ओके, जेन्ना हांव म्हणटा जेजू सांगता आय एम क्रुसिफायड, करेक्ट? आतां आमी जेन्ना म्हणटा जेजू सांगता आमी खुर्सार खिलायलोली तें म्हाका दिसती पडलां विथ माय फिजिकल आयज. पूण कशें हांव तें सोत मानता? भावार्थान, बिकॉज इट इज रिटन. येस ओ नो? इमॅजिनेशन. इफ इट वॉज नॉट रिटन, हाऊ कॅन आय इमॅजिन समथींग वॉट इज नॉट रिटन? येस ओ नो? जे बरयलेलें ना तें म्हज्यान कशी कल्पना चिंतना करूंक जाता, म्हज्यान चिंतना घडोवंक जाता? कितें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां तीच म्हज्यान चिंतना घडोवंक जाता. सारकें? सारकें हो ना? आतां जरी तर तुमी सपोज तर आतां लेट्स से जपान गेला कोण तरी, वो सगळें सगळो वर्ल्ड टूर केला कितें? प्रेज गॉड. हांव म्हणटा सगळे वाटेन हेजोच हात वयर येता, हेजोच हात वयर येता. चायनाय पावला. प्रेज गॉड. सो तू एक्सेप्ट यू आतां पीपल आन्सर. आं? स्पिरिच्युअली फॉर वॉट आय एम ट्रायंग टू से, हांव कितें म्हणूंक सोदतां? आतां भावाक तर हांव म्हणत तूं जपान एअरपोर्ट पळयला? भाव म्हणटलो पळयला. कित्याक? ताका विजन आहा. आतां कोण पावोंक ना एअरपोर्टाचेर. आतां तूं पावला ब्रदर? जपानाच्या एअरपोर्टार पावला ना. सो जरी तर तुका टीव्हीर पळयला केन्ना ना ना, केन्ना पळोवंकूच ना. आतां तुका तर इमॅजिनेशन तें कर म्हणटा, तुका जातलें करपाक? तुवें केन्नाच पळोवंक ना तें. जरी तर तुका इमॅजिन कर म्हणटा एक धाकटुलो पपी, धाकटुलो सुणो, तूं इमॅजिन करचो ना? इफ आय एम टेलिंग यू मेक एन इमॅजिनेशन ऑफ अ स्मॉल पपी डॉग, यू वील मेक. वाय? बिकॉज यू हॅव सीन इट. येस ओ नो? तुवें तो पळयला. जरी तर हांव म्हणत तुका एक धाकटुलो पपी इमॅजिन कर, आख्खो वायट, तूं करचो ना? कित्याक तुका तें इन्स्ट्रक्शन मेवता कितें इमॅजिन कर पळय तें. जरी तर ह्या बायबलान बरयलेलीं उतरां तर म्हाका खबर ना, म्हज्यान कशी इमॅजिनेशनां करूंक जातलीं? इफ रिटन वर्ड इज नॉट देर, which I have never ever heard, how can I make imagination? Without even seeing, without even listening. Seeing, okay. Without listening the word, can I make imagination? आता जरी तर हांव म्हणटा I am being crucified with Christ. आता crucifixion with Christ म्हणटा तेन्ना because it is written, I can make an imagination. I can imagine a cross. I can imagine Jesus with little long hair म्हणटा आमी. कित्याक? बियर्ड हा म्हणटा. करेक्ट? हे इमॅजिनेशन आमकां येना? Crucified on the cross, hands are nailed, because nails are there, hands are there, so I can make an imagination. बरयलेले आसा म्हणून म्हज्यान इमॅजिनेशन करपाक जाता. सो देवाच्यो सगळ्यो बासावण्यो, जेजून जे आमच्या पासत जे रगत वारयलां, जेजून जे आमच्या पासत जे सॅक्रिफीस आपल्या जिविताचें दिलां, जेजूक आमच्या पासत खुर्सार एक पातोक केलो आनी आमच्या पासत तो एक पातोक जालो आनी आमकां नितीवणपणाचें जिवीत दिलें. हे सगळें बरयलेलें आसा म्हूण म्हज्यान इमॅजिनेशन करपाक जाता न्हू? कित्याक म्हाका सोडयलां कोणा उद्देशी? जेजूच्या रोगता उद्देशी. येस ओ नो? म्हजे डॉक्युमेंट्स कॅन्सील जाले जे म्हजे अगेन्स्ट आहा ते म्हाका कशें गमता? बिकॉज इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड. येस ओ नो? देवाच्या उतरान जे सगळें बरयलेलें आहा, दॅट्स वेर आय कॅन मेक इमॅजिनेशन. नो, दॅट्स वेर आय कॅन टेक अ डिसिजन दॅट आय कॅन बिलीव. आतां सोत मानप जरी तर आतां जायते फावटी आमी आतां सगळें सोत मानता, आमी घमंड करपाक जाता म्हणटा हांगासर ना. कित्याक? सॅक्रिफीस कोणें दिला? हांवें दिला, जेजून दिला? सॅक्रिफीस कोणें दिला? जेजून दिला. सो हांवें घमंड करपाक जाता हांवें कितें तरी केलां म्हूण? जायते पाटी आमी म्हणना हांवें सांगलें म्हूण जालें, हांवें केलें म्हूण जालें, हांवें आपयलें म्हूण पावली, हांवें मॅसेज दिलें म्हूण जालें. आमी दिता देव करता आमचे उद्देशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आमी करता ओ देव करता आमचे उद्देशी.
देव करता, पूण देव केन्ना हें करूंक पावता? जेन्ना हांव खालतो रावता देवाच्या उतराक, जेन्ना हांव म्हजी कूड एज अ लिवींग सॅक्रिफायस ताका सरेंडर करता, देवाक दिता, तेन्ना देव म्हजे सवे बऱ्यो करुण्यो ज्यो आपल्याक जायो त्यो प्रमाणे, आपल्या उतरा प्रमाणे तो करूंक शकता. वेन आय हंबल माय सेल्फ टू गॉड. आर यू अंडरस्टँडिंग? जेन्ना म्हाका उतराची गिन्यान हा, जेन्ना हांव खालतें जाता देवा मुखार आनी हांव घमंड करिना म्हज्या करण्यान, पूण हांव घमंड करतां देवाच्या खुर्सान. समजता? म्हजो घमंड जावंक जावो जेजून कितें केलां पळय तितून. म्हजो घमंड म्हज्या करण्यान न्हू. हांवें फास्टींग केलां म्हूण म्हाका बेसांव मेवला, ना ना ना. हांवें 4 जाणांक वचोन शुभ वर्तमान पोरगोट केलां म्हूण हांव बेसांवांनी बोडलां, ना ना ना. सगळें बेसांवां म्हज्या जिवितान म्हाका येयल्या. कित्याक? कित्याक देवान सांगलां दॅट ही हॅज ब्लेस्ड मी विथ ऑल द स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. God never said you do this, this, this and I will bless you. God is saying I have already blessed you. Where are the blessings? In my spirit. God is telling I have already blessed you in my spirit. So get it out. I have to make and I have to renew my mind. आता blessing खूंय हा सगळें काल आमी शिकल्या? खूंय हा blessing हा? क्वेश्चन विचारता सांगात. Blessings are where? In my spirit. Healing is where? In my spirit. Where is the salvation? In my spirit. Where is the rivers of living water? In my spirit. Where is the righteous nature? In my spirit. समजता? Where is faith? In my spirit. हे सगळे जे देवाचे बासावणे, देवाचे प्रॉमिसीस हा, हे सगळे म्हज्या आत्म्यान हा. कित्याक कितें म्हजो रिन्यू जाला? आत्मो पुनर्जीवन जाला. आत्म्यान हांव पुनर्जीवन जाला. आत्म्यान म्हजो नवो जोलम जाला. आय एम बॉर्न अगेन इन माय स्पिरीट. देवाचे सगळे बेसांवां, देवाचे सगळे बरेपण, देवाच्यो सगळ्यो बासावण्यो फुलफील जालेल्यो आसा खंयसर? म्हज्या आत्म्यान. समजता? आतां ह्यो बासावण्यो जेन्ना हांव उतरांनी वाचतां, आय एम रिन्यूवींग माय मायंड. हांव आतां देवाचें उतर शिकतां, नॉट टू चेंज माय स्पिरीट. समजता? देवाच्या उतरान हांव वाडटा आनी चोडोंक सोदतां. कित्याक लागोन? टू रिन्यू माय मायंड. म्हजें झूज चलता म्हज्या मनान. समजता? सगळें झूज चलता म्हज्या मनान. सो ही देवाचीं उतरां घेवन, देवाचें बरेपण घेवन, देवाचें नवें जिवितान टू वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लायफ, आय नीड दीस वर्ड ऑफ गॉड्स नॉलेज. देवाच्या उतराचें गिन्यान म्हाका जाय. देवाच्या उतराचें ज्ञान म्हाका जाय. कशें मेवतलें? हांव वाचीत जाल्यार मेवतलें. हांव देवा सांगता म्हजो संबंद दवरीत जाल्यार म्हाका मेवतलें. वय वो ना? आतां एक भुरगो आहा आपणाच्या मायपायच्या घरान आनी मायपायचें व्हडलें दायज आहा, व्हडलें भाट आहा, बेसां सगळें जायतें आहा इनहेरिटन्स. आतां हो तर भुरगो घरान पांय कडेन रावच ना, फॅमिलीन रावत ना, सगळें सोडटा आनी आपुणूच पयस रावता. हें सगळें ताका मेवता? दुसरो भाव म्हणटलो सगळें म्हजें. कित्याक तो गेलो, तो नाच. पूण तो तर कसलोय जावं आपणाच्या पायशेन रावता, पांयचें शिकता, पांयच्या भाशेन चलता, पांयान जे भाशेन कितें करून दवरलां तें सांबाळता, फुडें व्हरता. सगळें कोणाचें? तें भुरग्याचें. वय वो ना? समजता? पूण जोरी तर तो भुरगो केन्नाय गेलो पासून एज अ लायक अ प्रॉडिगल सन, गेलो पासून गिन्यान येवन, सोजमणी येवन, नियाळ करून तर परत्यान येता, पांय धांवडायता? ना. समजता? हालेलुया. थँक यू जीसस. Okay, so can we boast then we have done anything to be accepted by God? No, because our acquittal is not based on obeying the law, it is based on faith. So बावार्थ कितें आसा? आमकां दिसोना पळय तेचेर आमी सोत मानता. आतां ज्यो आमी बासावण्यो शिकल्या की देवान सॅक्रिफीस केला आमच्या पासत, आपल्याचें रगत वारोयलां, हे सगळे आमी खंय सान विश्वास करता? आमकां दिसती पडला म्हूण? और बुकान बरयलेलें आहा पळय, पुस्तकान बरयलेलें आहा म्हूण. जायते फावटी आमकां अशें दिसता, जायते जाणांक अशें दिसता की बायबल म्हणजे सारकें आमी आतां हें बायबल वाचलें म्हणजे आमी होली जालीं. आमी बायबल वाचता म्हणजे आमी सारकी रायचस जालीं. बायबल वाचता म्हणजे आय एम रायट स्टँडींग विथ गॉड नाव बिकॉज आय एम रिडींग द बायबल. नो नो नो. इफ आय डोंट रिन्यू माय मायंड, आय वील नॉट कन्सिडर माय सेल्फ आय एम रायचस. वाचलेत म्हणून हांव रायचस जायना. हांव वाचूंकूय जाय हांवें आनी तें सोत मानूंक जाय की खरेंच तें सोत मानप म्हणजे इट्स नॉट ओन्ली बाय द वर्ड. सोत मानप म्हणजे इट्स नॉट जस्ट ऑन द सर्फेस, इट इज डीप इनसायड, एट द कोर, डीप इनसायड. काळजान सान आमी सोत
मानूंक जाय. आतां सोत मानता केन्ना दोळ्यांनी दिसता तेन्ना सोत मानूंक सोंपें वय ना. आतां हांव हिंगा उबें आहा म्हूण तुमकां एविडन्स दिवंक जाय हांवें. आय एम स्टँडींग हियर ऑर यू कॅन सी मी. एविडन्स जाय हांव हिंगा उबें आहा म्हूण प्रीच कोता. एविडन्स आय हॅव टू गीव. नो सगल्यांक दिसती पडटा. पूण जोरी तर हांव इफ आय एम ट्रायंग टू टेल यू ऑल देर इज somebody is around me or behind me. So now I have to give the evidence. Yes or no? And what would be the evidence? There are angels, I can say. And somebody would say, okay, prove me. So I can give the quotation. I can give the Bible scripture. In Psalms 91, amka soglan easy ha. That God has put his angels charge over you. And this written evidence I can show. But to believe in this, what I need? Faith. That's why faith is believing in the unseen. Can you see? Now, do you need faith to believe me that I'm standing here? Or do you need faith to believe that there are angels? To believe that there are angels, what I need? Faith. But to believe that I'm standing here, what you need? No need faith. Do you need hope to believe? No. Either hope, either faith, not needed. Because you can see me with your physical eyes. Yes or no? आता हे देवाच्या उतराची पासून जेन्ना आमी सोजमणी घेता, देवाच्या उतरांतल्यान पासून जेन्ना आमी शिकता, आमकां कित्याची गरज? भावार्थाची गरज. सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ओबेईंग द लॉ, इट इज बेस्ड ऑन फेथ. आतां आमी सोत मानता आमी नितीवोन जाल्या, आमी सोत मानता आमकां बोगसणें मेवला, आमी सोत मानता आतां आमी पोन्य सोयीम ना आमच्या मदें, आमच्या भितर आतां सगळें नवें जालां. हें सगळें नवें जालां तें सोत मानतलो जाल्यार आमकां कितें जाय? भावार्थाची गरज. आतां नेवो करार जें कितें आमी नव्या करारान पळयता, कितेंच सोत मानतलो जाल्यार आमकां कितें जाय? भावार्थ. आख्खो नवो करार थरलेलो आहा भावार्थाचेर. विथ फिजिकल एविडन्स वी कॅनॉट प्रूव द वर्ड ऑफ गॉड. फिजिकल एविडन्सान आमी प्रूव करपाक जायना. ओन्ली इफ यू हॅव अ फेथ, एंड फेथ इज द एविडन्स ऑफ द अनसीन. भावार्थूच जावन आसा एक एविडन्स टू प्रूव द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर तूं सोत मानतलो जाल्यार भावार्थ जावन आसा एक एविडन्स. भावार्थ जावन आसा एक गोवाय. एविडन्स इज गोवाय. येस नो? हां, एविडन्स. फेथ इज द एविडन्स ऑफ द थिंग्स ऑफ द अनसीन. सोजमता ताका लागून जायते पावटी आमी हिंगाच्यान सोजमोंक सोदता आनी देवाचें उतर आमच्या बरें तकलेन वचना. कित्याक लागून? कितें उजार कोत्तात आमी? आमचें मन. कितें उजार करता आमी? आमचें मन. आमच्या मनांतल्यान आमी जिवंक सोदता. आतां जेन्ना आमी आतां पातकी सोयंबातल्यान सुटका जाली, सकाळच्यान आमी कितें म्हणटा? आमी पातकी आसलोली, आमच्या भितर पातकी सोयंब आसलोलो. आतां जेजून आपणाचें रगत व्हारोवन, पवित्र अमोलीक रगत त्या खुर्सार व्हारोवन आमच्या अगेन्स्ट जो डॉक्युमेंट आसलोलो. एग्जाम्पल कितें घेतला आमी? डॉक्युमेंट वीच वॉज अगेन्स्ट मी. येस और नो? The penalty which was there, the document which was there against me, document काढलो आणि खुर्सार खिळायलो. Once and for all finished. Yes or no? आतां आमी कितले पाटी वयता आनी तें उस्तिता. Yes or no? आमी वयता आनी उस्तिता. कशे भाशेन? आतां कितें वायट घडलें, हांव जावन आसा पातकी, हांवें पातक केला, ह्या पातकाचें फारीकपण म्हाका कशें मेवतलें, कशें म्हणून हांव दूख धरूं, कशें म्हणून हांव वळख धरूं. आतां एक बिलिवर सपोज तर म्हणटा, एक भावार्थी सपोज तर जेणे जेजूक स्विकार केला, सगळें पोन्नो सोयंबा तो खुर्सार खिळायलो, आतां सगळें नवें जालां. दॅट डजंट मीन आमी पातकान पडची ना. जरी तर पातकान पडलें जाल्यार हो मनीस कितें करतलो? हांव पातकी म्हणटलो? कितें म्हणटलो? या, बट नाव वेन यू फॉल, इफ यू डीड समथींग रॉंग, इवन बीइंग इन क्रायस्ट जीसस, maybe you fell. Then what you will do? Already paid. Okay, go 1 John 1:9. 1 John 1:9. Okay, go 8th verse onwards. If we claim we have no sin, we are only. Now also, if we say we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. It means there is sin? Yes. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. Go down. Okay, go 7th verse. So we are lying if we say we have fellowship with God but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth.
Go from the verse 1. We proclaim to you the one who exists from the beginning, whom we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him with our own hand. He is the word of life. This one who is life itself was revealed to us, and we have seen him. And now we testify and proclaim to you that he is the one who is eternal life. Who is speaking now? John. Who is speaking now? John. And now we testify, Apostle John. Now we testify and proclaim to you that he is the one who is eternal life. He was with the Father, and he was revealed, and then he was revealed to us. Go down. We proclaim to you what we ourselves have actually seen and heard, so that you may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. We are writing these things so that you may fully share our joy. Now, this is the message we heard from Jesus and now declare to you. God is light, and there is no darkness in him at all. God is light. Now, Jesus is in you, so there is light in you. So will you go after the darkness, or you will live in the light? आमी उजवाड तर आमच्या भितर आसा, we will hate the darkness. आमी तर उजवाडान आसा, आमी काळोखाक नाकारतेली. वय वो ना का उजवाडान हाल काळोखानी वचून बसतेली. आमी तर उजवाडान जियेता, आमी काळोखाक नाकारतेली. Go down. So we are lying if we say we have fellowship with God, but go on living in spiritual darkness. We are not practicing the truth. But if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. But if we confess our sin to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. If we claim we have not sinned, we are calling God a liar. So, आमी आता कितें म्हणटा देवाचें उतर? If we confess our sin to him. जोरी तर आमचें सवें पातक घडलें, आतां देवान आमकां पातका सोयंबातल्यान सोडयलां. समजता? पातका सोयंबातल्यान सोडयलां. खुंयसान? ओतम्यांतल्यान. पूण म्हाजें मन आनी म्हजी कूड आजुनूय सेम आहा. समजता? म्हजें मन, माय सोल एंड माय बॉडी इज स्टील द सेम. हांव फकत रिन्यू जाला, पोन्ने सगळे म्हजे आहा ते पास्ट अवे, आनी ऑल थिंग्स आर बिकम न्यू. हे सगळे म्हज्या ओतम्यान जाला, पूण म्हजें मन आजुनूय पोन्ने आहा. आनी ह्या पोन्न्या मनाक लागून आतां इफ आय डोंट रिन्यू माय सेल्फ, हांव तर म्हजें मन तर बोगोर देवाच्या उतरा प्रमाणे रिन्यू करिना, मेडिटेट करिना, जाल्यार सैतान येवन म्हाका आपल्याच्या फोटींनी घुसपान आय कॅन फॉल इन टू डार्कनेस. येस ओ नो? पूण तरी पूण देव इतलो काकूचार आहा की जोरी तर तुवें कितें केलें पासून वायट घडलें घडटलेंच. इफ आय से इफ वी क्लेम वी हॅव नॉट सीन, वी आर कॉलिंग गॉड अ लायर, बिकॉज वी कॅनॉट से इट वॉज. आमी म्हणोंक जायना इफ वी क्लेम वी हॅव नो सीन, वी आर ओनली फुलींग आवर सेल्फ एंड नॉट लिव्हिंग इन द ट्रूथ. But if we confess our sin to him, he is just and faithful to forgive us our sin. आमी देवा मुखार सदांच खालती आसपाक जाय. जोरी तर कितें घडलें पासून जाल्यार देव म्हाजो नितीवंत आहा. ही इज फेथफूल, ही इज जस्ट टू फॉरगिव माय sin when I confess it from my mouth. But I need to believe that he has forgiven me even of my past, present and future. आता देव कित्याक म्हणटा past, present and future? आदलें, आतांचें आनी फुडाराचेंय म्हणटा. वय ना? जेन्ना आमी म्हणटा जेजू जेन्ना कुर्सार मेला तेन्ना आमी ओतम्यान जिवी आसली, पूण आमी कुडीन जल्मलेली ना. सो जेन्ना जेजू म्हणटा तुमचें आदलें, आतांचें आनी फुडाराचें, सो जेन्ना जेजू मेला तेन्ना फुडाराचें म्हणलेलें आहा. इट मिन्स हांव तेन्ना ओतम्यान आसलोलें पूण कुडीन जल्मलेलें
ना. सो आतां म्हाजो फुडार जालो, येसो नो, आतां म्हाजो फुडार जालो जेन्ना हांव जल्मलें तेन्ना. सो देवान आमकां आमच्या आदले, आतांचे आनी फुडाराचे पातकांतल्यान आमकां सुटका दिल्या. पूण देव आमचो नितीवोन जोरी तर आमी उच्चारता आमी कितें केलां तें आनी बोगसोणें मागता आनी आमी खालती जाता देवा मुखार, जाल्यार आमी गॉड इज जस्ट एंड फेथफूल टू फॉरगिव अस फ्रॉम आवर सीन. समजलें? कांय नाका देवाक, देव कांय कोर म्हणना, बट आय नीड टू कन्फेस इट इन फ्रंट ऑफ हिम. फॉर एग्जाम्पल आतां जोरी तर कितें घडलें, ओके एग्जाम्पल घेवया. आतां आमकां एंगर इज अ सीन, येस ओ नो. जोरी तर आमकां कोणें कितें म्हणलें आनी आमकां सडनली राग आयलो, द होली स्पिरीट वील कन्विक्ट यू. देव आमकां पवित्र आत्मा आमकां जागोयता. राग येयला, राग सारको न्हू. आतां जोरी तर आमकां देव आमकां जागोय नासलो जाल्यार आमकां आमच्या मनान येतलें आहलें राग सारको न्हू, हांवें राग करूंक जायनासलो. कोण हाडटा ही चिंतना? सैतान म्हणटलो राग सारको न्हू, ओ सैतान म्हणटलो रागार जा. सारको न्हू म्हूण कोण उगडासाक दिता? सारको न्हू म्हूण कोण उगडासाक दिता? देव आमकां जागोयता न्हू पवित्र आत्म्या उद्देशी. सो जेन्ना आमकां जागोवणी जाली आमी कितें करूंक जाय? लॉर्ड जीसस फॉरगिव मी एंड आय बिलीव दॅट यू हॅव फॉरगिवन मी. व्हडले फातरी घेवंक जाय? हो, इट्स व्हेरी इजी. आतां इजी म्हणून आमी करीत रावंक जाता पातकां? इजी हा म्हणून पातकां करीत रावंक जाता? जोरी तर हें इतलें इजी हा म्हणून तर हांव पातकां करीत रावता, हेजो अर्थ असो आहा की जेजूची आजुनी म्हाका सोजमणी मेळोंक ना. जेजूच्या मोगान हांव आजुनूय ना. जेजून म्हाका कितें केलां तें हांव आजुनूय सोजमोंक ना. सोजमलें? अंडरस्टूड? हालेलुया. थँक यू जीसस. नाव गो बॅक टू रोमन्स. ओके ओके, go to Romans chapter 8. ओके, आतां सकाळीं गोरयाक आतां आमी कितें शिकल्या आनी मातसोगोत आमी घेवया शिकोण. ओके, बिफोर दॅट सकाळीं आमी कितें शिकल्या? आमचो पयलींचो आदलो सैम कितें आसलोलो, सारकें? आमचो आदलो सैम कितें आसलोलो? आतां आमचो आदलो सैम काडूंक सोदता जाल्यार पेनाल्टी आहली? वय. आमकोडे जाता फारीकपण दिवपाक? ना. सो कोणें दिलें फारीकपण? जेजून दिलें. जेजून जेन्ना फारीकपण दिलें, आतां जेन्ना म्हजें फारीकपण जेजून दिलें, आतां हांव नितीवंत पण एक जावन आसा आमकां फुक्याचें देणें. इट्स अ गिफ्ट, वय वो ना? देवाचें नितीवंतपण आमकां गिफ्ट. देवाची कृपा जावन आसा आमकां गिफ्ट. भावार्थ जावन आसा आमकां गिफ्ट. पवित्र आत्मा जावन आसा आमकां एक गिफ्ट. आर्गा जेजूक थँक्यू जीसस. सो देवान आतां आमकां जेन्ना आमी नव्यान जिवन जाल्या म्हणटा आमी, नव्यान आमचो जल्म जाला, कसो तो? आतां पवित्र आत्म्यान. आतां जेन्ना पवित्र आत्म्यान आमचो नवो जिवन जाला, कोण आमच्या भितर जियेता? कोण आमच्या भितर जियेता? होली स्पिरीट. आतां ही सगल्यांक नॉलेज आसा वो ना? आतां आमच्या भितर कोण जियेता? पवित्र आत्मो. नाव सो नाव देर इज नो कंडेमिनेशन फॉर दोज हू बिलोंग टू क्रायस्ट. आमकां आतां कसलेच कितें म्हणटा तें, वॉट डू कॉल, एक आमकां गिल्ट ना, कंडेमिनेशन ना. आतां कित्याक? वी आर इन क्रायस्ट जीसस. कोण आमकां कंडेम कोरी? कंडेमिनेशन कोण हाडटालो? द डॉक्युमेंट वीच वॉज अगेन्स्ट मी, that was showing me that I am guilty, I am sinner, I am sinful, I am doing this, I am doing that, I am wrong in front of God. वय वो ना? कितें आहलें म्हज्या अगेन्स्ट? डॉक्युमेंट आसलो. समजता? डॉक्युमेंट म्हज्या अगेन्स्ट आसलो. तो डॉक्युमेंट म्हाका दाखयता की हांव पातकी, देवा मुखार उबें रावपाक म्हाका फावो ना. आतां हो डॉक्युमेंट खंय आहा? nailed on the cross because somebody paid for it. Jesus is the one who paid for it. आतां म्हजे डॉक्युमेंट जो म्हज्या अगेन्स्ट आहा तेचें फारीकपण दिलें जेजून आपूण खुर्सार मरोन. समजलें? आतां जेन्ना हें जेजून फारीकपण थिंगा दिलें, जेन्ना हांव हें सोत मानता, म्हजो नवो जल्म जाता म्हज्या आत्म्यान. आतां आत्म्यान जल्म जाल्या उपरांत आतां हांव कोणा सोवें जल्मला? पवित्र आत्म्या सोवें. जेजून कितें म्हणलां? तुज्या फायद्याक हांव म्हज्या बापाशी वयता आनी आपूण बापाशीन गेल्या उपरांत तुमकां एक शाराती धाडटा, तो तुमकां सगळें शिकयतलो. आतां कोण तो शाराती? पवित्र आत्मो शाराती. आतां कोणा भितर आसा? ग्रेटर इज द वन हू इज इन मी देन द वन हू इज इन दीस वर्ल्ड. येस ओ नो? आतां म्हज्या भितर आसा तो कोण? पवित्र आत्मो. नाव आय एम इन द स्पिरीट. So now there is no condemnation for those who belong to Christ.
आतां सपोज तर एक एनिमी येता. आतां सोयतान आतां आमी कितें चिंता, देवान सोयतानाक काबार केला ओ हारोयला. God has destroyed, Jesus has destroyed Satan or he has defeated him. सारकें सोजमोन घेयात. जायते पाटी आमकां दिसता कितें सोयतानाक काबार केलो, सोयतानाक काबार केलो. पूण आतां सोयतानाची पदवी जी मनशाचेर आसली ती जेजून काबार केल्या. सोजमता. पूण सोयतान आजुनूय आसा. कशे भाशेन? ही इज जस्ट लायक अ रोरिंग लायन विदाउट अ टीथ. ही इज डिफिटेड. आतां डिफिटेड केला तेका, तेजे कडेन जो पावर आसलोलो पळय मनशाचेर दोनीपण चलोवपाचो, तो जेजून असो दवरून हो काडून घेतला तेजे कडल्यान. यू नो, जीजस हॅज टेकन इट अवे फ्रॉम हिम. सोजमता. सोजमता. आतां जो पळय सोयताना कडेन पळय पदवी आसलेली मनशाचेर आनी तेका लागून मनीस पातकान पडटालो, ही जी पळय पदवी सोयताना कडेन मनशाची आसलेली ती जेजून सोयताना कडल्यान काडून घेतल्या आनी आमचें दोनीपण आमकां परतें दिलां. समजले? आमचें. आनी ही बरी खबर. दीस इज अ गुड न्यूज. एवरी बिलिवर हॅज टू नो दीस. जरी तर म्हाका हें सोद खबर ना, सोयतान येतलो फोटी घेवन तूं दुयेंत आहा, सोयतान येतलो फोटी घेवन तुज्या अकावंटान पयशे ना, सोयतान येतलो फोटी घेवन तुज्या घरान बरी ना, सोयतान येतलो फोटी घेवन सगले दुयेंताक सांपडल्या. ह्यो सगल्यो फोटी सोयतानाच्यो. समजता? आतां आमी दुयेंसाक सांपडलेलीं कित्याक? सोयतानाच्या उतराक आदावान पाळो दिलो आनी त्या उद्देशी आमच्या जिवितान दुयेंस, पिडा, रोग, एन्झायटी, डिप्रेशन, टेन्शन, वरीज, फियर हे सगळे तेका लागून आमच्या जिवितान भितर सरले. समजता? पूण जेन्ना जेजू कुर्सार मेलो, जेजून सोयताना कडल्यान पळय जो पदवी आसलेली मनशाचेर अधिकार चलोवपाची, जीजस टूक इट फ्रॉम हिम. तेका जेजून खुर्साचेर आपूण मरोन हारोयला. पूण तो आजुनूय येता आमच्या मनान आमकां फोटी घेवन. समजता? पूण म्हाका तर स्वताची वळख ना, हांव फोटीक स्वत म्हणचें ना मागीर. जरी तर काल आमी एग्जाम्पल घेतला नोट करन्सी नोट, जरी तर म्हाका ओरिजिनल नोटाची नॉलेज ना, आय विल नॉट फॉल फॉर द फेक नोट. डेफिनेटली नो, बिकॉज आय हॅव नो नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल नोट. ओरिजिनल करन्सीची तर म्हाका जाणवाय ना. समबडी इज कमिंग अँड गिविंग मी द फेक नोट एक्झॅक्टली लायक अ रियल नोट. विल आय नॉट टेक? I will take. But if I have the knowledge of the real note, which is the word of God, now if Satan is coming with a lie, will I not recognize? Will I recognize with my ability? No, because greater is the one who is in me. Because with my ability, I cannot gain anything. If my ability, if I could have gained something, Adam would have not fallen. Sojmata? ते एडमाच्या टायमार कितें जालें, तेणेन आपणाची एवेन कितें केलें, हें सांगता सोयतान येता आनी तें सांगता देवा भाशेन जातलें म्हणटा. पूण देवान कितें म्हणलेलें पयलीं? आपल्या सारकिली मनशाक रोचल्या. आनी देवान सुरवातेक कितें म्हणलेलें? फळ खायशात तुमी मरतल्यात. वो येता आनी कितें म्हणटा? मरची ना. सो कोणाचें आयकोन घेता ती? सोयतानाचें. कितें जाता मागीर? पातोक मनशा भितर रिकता आनी दोनीपण कोणाच्या हातीन वयता? सोयतानाच्या. पूण जेन्ना आतां जेजू कुर्सार मरता, जे सोयतानाच्या हातीन जे दोनीपण आसलें तें जेजून आपूण कुर्सार मरोन सोयतानाक हारोयला. कित्याक सोयतानाक खबर पासून ना कितें देवाचो प्लॅन आहा पळय तो. समजता? सो तेन्ना जेन्ना जेजून सोयतानाक हारोयला कुर्सार आपूण मरोन, सोयतान हारलोलो. आतां आमी कितें म्हणटा? ही इज लायक अ रोरिंग लायन. जो 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 शिव एके भाशेन कितें म्हणटा ते वॉट डू यू कॉल इट? गरोजता म्हणटा, गोर्ज घालता म्हणटा. तो घालता खरो. आतां आमी कशी भियेता? आवाजूच आयकता आनी आमी भियेता, उतरांच आयकता आनी भियेता. पूण तेजे कडेन वेपन्स ना. इट इज लायक अ लायन बट विदाउट अ टीथ, यू कॅन से. आतां एक लायन व्हडलो गोर्ज घालता आनी आमी पळयता दांतूच ना भितर, आमी भियेतेली? केन्ना भियेता? दांत आहा म्हूण भिता न्हू. आतां भिरांत खुंयसान येता आमकां? ते दांत आहा म्हणून भितर. समजता? आतां आमी पळयता एका दांत ना, आमी भियेतेली? इफ देर इज नो टीथ ओनली फॉर हिम, ही वूड बी लायक अ टेडी बेर. नो,
Yes or no? Like how children they love the teddy bear, it would be like this. But दांत तर भितर आसत जाल्यारूच आमकां भिरांत न्हू. पूण आतां जेसून तेजे दांतूच काडल्या. ही इज डिफिटेड. तेजे कडेन कांयच वेपन ना आमकां डायरेक्ट येवन हार्म करपाक. एकूच क्वॉलिटी आहा तेज्या भितर, मास्टर इन लाईंग. ही इज द फादर ऑफ लाई. 14चो बापूय तो. समजता? सो तो येता फकत कितें घेवन? 40 घेवन. आतां 40 घेवन येतलो कितें म्हणून? आवय पेंटान दुखता. आतां कितें 40 येता आमचें तो दुखता खरें दुखता, पूण तो म्हणटलो कितें तरी जालां तुका, वस एक्सरे काड, आनी कितें जालां आसतलें, आनी कितें आमी म्हणटा न्हू जॉयंट्स भायर सायडीक सोरल्या, आनी कितें जालां. ही सगळीं चिंतना कोण घालता? हां, कोण घालता ही चिंतना? ही म्हजी चिंतना, ही देवाची चिंतना. देव म्हणटा तुजे कोणे बिणे आल्ल्या, तुजे मणी सगळे आल्ल्या म्हणटा देव. खूंय तरी मेवला आमकां. देव सांगता आमकां हें आल्ला तें आल्ला. कोण दिता ही चिंतना आमकां? सोयता न्हू. पूण ही चिंतना दिल्या उपरांत वॉट ही इज विनींग इन वॉट वे? I am meditating that something has happened in my body, but I am not meditating that by the wounds of Jesus Christ I am healed. Understanding? तो आमकां बिजी खंय दवरता. हें जालां गाय, तें जालां गाय, तें जालां गाय, हें जालां गाय, भुरग्यांक कोण पळयतलो, म्हाका कितें जालें, भुरग्यांचें कितें जातलें. ही खंय पावली आमची चिंतना? सारकें? आमकां कितें जालें जाल्यार भुरग्यांक कोण पळयतलो. आमची चिंतना खंय पावली? वॉट सो एवर यू थिंक इन युअर हार्ट, सो यू शॅल बी. आमचे चिंतना आनी आमच्या काळजान जे चिंतना आमी रिगोयता ते भाशेन आमचें जिवीत जाता. जे भाशेन आमी चिंतना घडोयता तेंच आमकां घडोवन येता. देवाक जेन्ना घडोवंक जाय आसलेली लायट, देवान चिंतना कसली घडोयल्ली? लायटीची. आनी देवान कितें म्हणलें? लेट देर बी लायट, एंड देर वॉज लायट. लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ माय टंग. देवान आमकां एक पदवी दिल्या. देवान आमकां एक हें दिलां, कितें म्हणटा तें, एक देणें दिलां, एक चिंतना घडोवपाचें. पूण जेन्ना ही चिंतना घडोयता, ही चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा काय? समजता? ही चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा काय? आमची चिंतना जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. तेन्नाच जे उतरान बरयलेलें आहा तें आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. देवान खंय तरी म्हटलां आसतलें की तुमकां आपणें अमकें जाय म्हणलां, तुमचें बोन्स प्रॉब्लम जाय म्हणलां, वो देवान फकत हेल्थ उलयला, आमची साऊद उलयला. Yes or no? When Jesus was filled with the Holy Spirit and with the power from above, he went on healing the sick people who was oppressed by the devil. The sickness comes from the devil. Are you getting it? जे दुयेंत सगळें येता हें कोणा सावन येता? सोयताना तावन येता. सो जेन्ना दुयेंस येयल्या उपरांत आमी दुयेंसाचे सगळो गो तेंच चिंता आनी देवाचें उतर मेडिटेट करपाक, मनन करपाक, चिंतप करपाक आमी विसरता. पूण आमचें मन सदांच एक जॉयफूल रावपाक, एक खुशालकायेन रावपाक, एक संतोशान रावपाक आमकां जाय कितें? मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. म्हजी साऊद, म्हजी भलायकी कोणा थावन येता? देवा थावन येता. समजता? देवान म्हजी ही कूड रोचल्या म्हाका दुयेंसान भरपाक न्हू, म्हाका पेखवणेन भरपाक. पूण कित्याक म्हजी कूड आतां दुयेंस भोगता, दुयेंस एक्सपिरियन्स करता? कित्याक? बिकॉज ऑफ द सीन नेचर. आतां म्हजी नवसोरणी खंय जाल्या? म्हज्या आत्म्यान जाल्या, कुडींत आजून जावंक ना. सो जेन्ना म्हज्या कुडींत जेन्ना हांव दुयेंस अणभवता, हांवें म्हज्या मनाक ट्रेन करूंक जाय. जी पेकोवणी म्हज्या आत्म्यान आहा, मनाची नवसोरणी करून आत्म्यांत जी पेकोवणी आहा ती म्हज्यान भायर काडपाक जाय. पूण ही केन्ना भायर सरतली? ओन्ली वेन आय रिन्यू माय मायंड वीथ द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर जावन आसा एक उदक कशें आमचें मन न्हाणोवपाक दीस आनी रात. देवाचें उतर जावन आसा एक उदक कशें आमच्या मनाक न्हाणोवपाक. सो जितलें हांव न्हाणयत रावतलें म्हज्या मनाक, जितलें वॉश करीत रावतलें म्हज्या मनाक देवाच्या उतरांतल्यान, तितलें म्हजें मन रिन्यू जातलें एंड आय वील लीव इन द स्पिरीट. आर यू गेटिंग इट? हालेलुया. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. So now there is no condemnation of those who belong to Christ Jesus, and because you belong to Him, the power of, go down, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Now, because you belong to Christ, the power of the
life giving spirit has freed you from the power. Okay, go KJV. For the law of spirit of life in Christ Jesus had made me, or will make me free. Has already made me, or it will make me free. The law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. This law has got activated when Adam has disobeyed the command. Ye activation was sin and death amka kenna activate zala, kenna muncha soiman eila. जेन्ना मनशा जिवितान पातोक जेन्ना मनशान जेन्ना आदावान जेन्ना उतर मोडले एवेन जेन्ना उतर मोडले कितें आयलें जिवितान द लॉ ऑफ sin and death got activated आनी हेजे मरणाक लागोन पातकाक लागोन हे सगळे आमकां मागीर दुयेंसां मागीर आमकां टेंशन मागीर आमकां डिप्रेशन मागीर आमकां एन्झायटी हे सगळे आमच्या फियर भिरांत कोणती उसके जेन्ना पातोक येवच्या पयले आदामाक कसलो हुस्को आसलेलो आपणाचें सांजे जेवण आसत गाय चिंतालो गाय राती कितें जेयतलो फाल्यां कितें रांदतलो फुडल्या 15 दिसांक कितें सांबाळतलो कितले बांद भरपाचे 4 वर्सांक 5 वर्सांक चिंतालो गाय कित्याक ना He was not even depending. Everything was provided, no? Huh? But God has created everything. He said, no, eat everything from this garden except that one tree. Meaning what? Everything is given except that one. If everything is given, why do I have to go for that one which was prohibited? Kiत्याक गरज असपाची? हा? गरज नासलोली न्हू? समजता? Okay. देवान जेन्ना संवसार घडलो 7व्या दिसा म्हणटा तेणें रेस्ट केलो कित्याक केलो खूब तोखलेलो थकोंक ना येदोळ्ळो संवसार करून and then he was tired so he took rest on the 7th day no yes to give to himself time आणि कितें या रेस्ट फ्रॉम वॉट फ्रॉम इट्स क्रिएशन आं थोक आतां जालें काबार रेस्ट करुया आमी ते रेस्ट म्हणजे कितें चिंत्ता सुसेग आतां जेजू देवान कितें म्हणलें प्रॉमीस लँडाक कितें म्हणलां हिब्रूज 3 लास्ट वर्सीस एंड 4 ऑनवर्ड्स वी सी they did not enter the rest because of their unbelief. If they would have not having the unbelief, they would have entered the rest and मागीर ती रेस्ट कोत्तिलें काम ना कांय ना सुसेगात रेस्ट हां everything is provided so no need to work so they never worked. So now because we are working, we are not at rest. Huh? Yeah. Okay. Now, कित्याक तो question येयलो that is totally a different topic actually. Okay. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. जे एक मरणाचो आनी पातकाचो आनी मरणाचो जो एक कायदो म्हणटा तो आसलेलो तो कसो आमच्या जिवितान येयलो जेन्ना आदावान देवाचें उतर मोडलें फॉर द रेस्ट वील गो सम अदर टायम इट्स अनदर टॉपीक सो जेन्ना मोडलें उतर तेन्ना कितें जालें जिवितान मरण आनी पातोक रिगले सारकें पातका उदेशी मागीर सगळे उस्के खोती सगळे रिगले बिकॉज ऑफ दॅट वी रीच फॉर द रेस्ट रायट आतां आदावाच्या जिवितान जेन्ना पातोक येयलें पातोक येयल्या उपरांत कितें जालें तेका या बट आफ्टर दॅट वॉट वॉज द रिजल्ट ही वॉज स्कॅर्ड फियर केम भिरांत येयली वरी केम येस ओ नो वरी ऑल्सो केम भिरांत येयली उस्के येयले आनी गेलो आनी पानां फाटल्यान झाडां फाटल्यान लिपलो पयलो कित्याक लिपो नाहलो
ही वॉज कनेक्टेड विथ गॉड. द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज देर. तेका सोयम पातकी केन्ना येयलो, जेन्ना उतर मोडले आनी तो आपणाच्या गिन्यान आपूण म्हणून वचोन लिपलो. कितें करून थोडीशी कितें पानां घेवन लायली आनी तो लिपलो. वय ना. आतां पानां सुरवातेक तेका देवान रचलेलो आपणाचे जाणवायेन. देवाक जाणवाय आसा? आसा. गॉड्स विजडम वी आस्क नो. Solomon what he asked? God's wisdom, yes or no? So God is full of wisdom. So तेणेन देवाची जाणवाय आदामाक आसलोली, पूण जेन्ना पातोक घडले ती जाणवाय पासून ते जाणवायेन तो ऑपरेट करपाक शकलो ना. कित्याक ताका जाणवायेन तर तो बोल्लोलो, पानां घालून हो लिपोन रावतलो आहलो आनी जेन्ना वत येता तेन्ना कितें जावपाचें? पानां सुकोन काबार. मागीर ती जाणवाय, पानां सुकोन काबार ती जाणवाय हा कितें जातलें? पानां सुकोन काबार न्हू. सुकले पानां जाल्या उपरांत कितें मागीर पडची ना. सो ती बरी व्हडली जाणवाय ती. हा जाणवाय ती ना. सो जेन्ना आदामाच्या पातकाक लागून देवान सुरवातेक पातोक करूंक नासलेल्या शेळयेचोय बळी दिली. कित्याक लागून? शेळयेच्या स्किनीन तांकां कवर करपाक. समजता? शेळयेचे कातीन स्किनीन तांकां तेंची लॉस धांपपाक. कित्याक आतां तेणें पातोक आदारलें. सो जायते फावटी आमकां दिसता जेन्ना आमी पातोक केलें देव आमकां सोडून वेता. दिसना? दिसता दिसना? वेन वी डू सीन वी थिंक दॅट गॉड लीव अँड गो फार अवे फ्रॉम अस. येस और नो? पूण सुरवातेकच्यान देव आमचो सदांच मोगाळ. देव आमचो सदांच मोगाळ. देवान केन्नाच आमकां सांडूंक ना. आमी देवाक सांडटात आनी पयस वेता आमच्या गिन्यानान. आमचे गिन्यान इट डज नॉट मॅच टू हीज थॉट्स. आमचे इल्लेशें आमी इतलेंच चिंता, बट ही थिंक्स ऑफ व्हेरी फार. आर यू अंडरस्टँडींग? सो जेन्ना आमच्या पातकाक लागून जेन्ना खुर्साचेर जेजूक जेन्ना खिळायलो, जेजूचें रोगत खोत नासलेलें शेळयेचें रोगत वारोवलें, आमकां सुटका कित्यांतल्यान मेवता? जे सुरवातेक जें पातक घडलेलें आनी पातकी सोयम आमच्या जिवितान येयलोलो आदाम आनी एवे उदेशी, त्या पातकी सोयंबातल्यान, त्या पातकी कायद्यांतल्यान आनी मरणांतल्यान आमकां सुटका मेवता जेजूच्या सॅक्रिफिसांतल्यान, जेजूच्या रोगतांतल्यान. जे भाशेन आदाम आनी एवेच्या पातकाक लागून शेळयेक मारली आनी शेळयेच्या कातीन तांकां धांकली, सेम वे जेन्ना पातकी सोयंबाची आमी सोगलीं जालीं, देवान जेजू उदेशी वन्स एंड फॉर ऑल एकदांचें काबार केलें. सासणाच्या सासणाक पातोक नासलेले शेळयेचे रोगत त्या खुर्सार वारून आमकां धांकल्या आनी आमकां निवळ केलें जेजूच्या रोगता उदेशी. समजता? हे सुरवातेक सान घडोवन आयला. जेन्ना आदाम एवेन पातोक केलें, एके शेळयेचो कांय वायट करिनासतना देवान बळी दिली. कित्याक? हांकां धांपपाक. नाजाल्यार पानां सुकोन काबार. वय ना? पानांची येवजण कोणाची? आदामाच्या गिन्यानाची. केन्ना ती? पातोक केल्या उपरांत. बट तो सेम आदाम पातोक करच्या आदीं सगल्या जनवरांक, सगल्या सुकण्यांक, सगल्यांक नांवां दिल्या. कोणेन? आदामान. देवान नांवां दिवंक ना ह्या क्रिएशनाक. ही कोण पळय मन जाती आहा, सगलीं नांवां आहा, कोणेन दिल्या? बायबल म्हणटा आदामान. इतल्या मन जाती, कितले भाशेची सुकणीं पळयतात आमी? पळयनात? पळोवंक ना जाल्यार जॉग्रफी चॅनल ओपन करा. सगलीं सुकणीं दिसतलीं तुमकां डिफरंट कायन्स. केन्ना पळोवंक नासलेलीं, पूण सगल्यांक एक नांव आहा. कोणें दिलां? आदामान. ही जाणवाय खंयची? ही जाणवाय देवाची. बिकॉज ही वॉज क्रिएटेड इन द इमेज अँड लायकनेस ऑफ गॉड. सो ही वॉज फिल्ड विथ दॅट विजडम. समजता? पूण जेन्ना पातोक घडलें, दोनीपण कोणाक दिलें? सोयतानाक. कोणें कब्जा घेतलो ताच्या जिविताचो? सोयतानान. वय ना? जेन्ना सोयतानान ताच्या जिविताचो कब्जो घेतलो आनी जेन्ना तो पातोक तेणेन आदारले, ताका आतां सोजमोना कितें करूं? आदामाक सोजमोणी ना कितें करूं? देव येता आनी म्हणटा आदामाक म्हणटा खंय आहा तूं? हिंगा आहा म्हणटा. तो म्हणटा कित्याक लिपला? हा भिरांतेन म्हणटा तो. पयलीं भिरांत आसलेली आदामाक? सुरवातेक भिरांतीन रचलेलो देवान ताका? ना. पूण जेन्ना पातोक घडलें, मनशाच्या जिवितान कितें येता? भिरांत येता, हुस्के येता, खोती येता. आतां आमकां सोजमणी येतली. म्हज्या जिवितान तर आजुनी भिरांत आहा, हुस्के आहा, खोती आहा. वी हॅव टू रिन्यू अवर मायंड अँड स्ट्रेंथन आवर सेल्फ बाय द वर्ड ऑफ गॉड. बिकॉज देवाचें उतर म्हणटा देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. देवाचें उतर आमकां म्हणटा तुजे कसले खोती हुस्के आहा ते कास्ट युअर बर्डन ऑन टू जीसस, फॉर ही कॅर्स फॉर अस.
He cares for us. That's why he died on the cross. Because he cares for us. Because he loves us. देवान आमची काकूत केल्या की आपणाच्या एकल्याच पुताक कुर्सार मरोंक दिलो. देवान तर जेजू कुर्सार मरोंक दिवंक नासलो, आजुनूय आमी ते पातकी सोयंबानूच आसतले आसली. आतां देवाची तर जाण वायना, हांव आजुनूय विदाउट नोईंग द ट्रूथ हांव आजुनूय त्याच पातकी सोयंबान जियेता, भिरांतीन जियेता. हांव पातकी म्हणटा, हांव भिरांतीन बोल्ला म्हणटा, हांव असलो हांव तसलो. समजता? आर यू अंडरस्टँडिंग? सो देवान आमकां वन्स एंड फॉर ऑल आमकां निवळ केली, मूळ पातकांतली आमकां सुटका दिली. ग्लोरी टू गॉड. थँक यू जीसस फॉर दॅट. नाव फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जीसस हॅज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ. ना वो एक्टिवेट जालोलो केन्ना? जेन्ना आदावान पातक केलेले पळय तेन्ना, आनी हे सगळे आमकां कॅरी फॉरवर्ड जाले. दोज हू वर बॉर्न ऑफ एडम. Understanding? But now as we are born again, we are born of the nature of God. Yes or no? We are born of the Holy Spirit. And the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free. Did he make you free now? Or he will make you free? Praise God. So God has set me free. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Go NLT. The law of Moses was unable to save us. The law of Moses was unable to save us, but it can only show me that I am a sinner and guilty before God. The law could not save me. It can only show me where I stand. समजता? मानामेत म्हाका साल्वार करपाक शकना, मानामेत म्हाका फकत दाखोवंक शकता हांव खूंय रॉंग आहा आनी हांव खूंय कसल्या पातकान आहा. समजता? The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. मानामेत म्हाका साल्वार करपाक शकना, कित्याक? कितें आहा म्हज्या भितर? सिनफूल नेचर. सो गॉड डीड वॉट द लॉ कुड नॉट डू. देवान कितें केलें? जे मानामेत म्हाका नितिवोन करपाक शकना, म्हाका साल्वार करपाक शकना, ते कितें पळय मानामेत करूंक शकना तें देव करता. सो गॉड डीड वॉट द लॉ कुड नॉट डू. ही सेंड हिज ओन Son in the body, like his own sent in the body, like the bodies we sinners who we were sinners. So God, so he sent his own Son in a body like the bodies we sinners have, and in that body God declared an end to sin's control over us by giving his Son as a sacrifice for our sin. आदल्या कोरारान आमी पळयता, वर्साच्या वर्सा पातकाचे फारीकपण दिवंक जाय आसलेले, खत नासलेल्या शेळेची बोली दिवन. जाणा तुमी हे पोन्या कोरारान आसलेले खत नासलेल्या शेळेची बोली दिवन, आनी तो प्रिस्ट आसता तो कितें करी, तो याज्ञीक आसता तो कितें करी, सारको पळयतालो, ती शेळी सारकी तपासतालो. खत नासलेली शेळी ती आसपाक जायी. आयज ती शेळी तुका आनी म्हाका लागून कोण जाली? जेजू जाली. खत नासलेली शेळी तुमच्या आनी म्हज्या पातकाचे वन्स एंड फॉर ऑल सासणाच्या सासणाक फारीकपण. वर्साच्या वर्सा एका मेंढऱ्याची बोली दिताले, खत नासलेल्या मेंढऱ्याची, अशें सोजमोन की एक खुणाक अशी की वर्साच्या पातकाचे फारीकपण. मनशाक अशें दिसतालें की फारीकपण जालें, पूण दुसऱ्या वर्सा परत्यान आनी मागीर परत्यान. सो वर्साच्या वर्सा तें चालूच आसतालें. पूण आतां कितें जालां? देवान जे कायदो, मोजेसाचो जो कायदो आसलेलो, जो मानामेत आसलेलो, तो म्हाका नितिवोन करपाक शकलो ना. तेका लागून गॉड डीड वॉट द लॉ कुड नॉट डू. ही सेंड हिज ओन सन इन अ बॉडी. देवान आपल्या पुताक मनशा सोयंबान धाडलो. कोणा भाशेन? आतां आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक जाय जाल्यार आमच्याच भाशेन जावन तेका धाडचो पडलो ना. जे भाशेन आमी आमच्या माय पायच्या कुसव्यांतल्यान जल्मता ते भाशेन तेकाय जल्मोन येवपाक पडलो ना. समजता? जे भाशेन तो मनशाच्या कुसव्यांतल्यान आमी जल्मल्या, तेच भाशेन तोय मामा मॅरीच्या कुसव्यांतल्यान मनशा भाशेनूच, आमच्या भाशेनूच तो
जल्मलो कित्याक लागून ह्या पातकाचें फारीकपण जे आमच्या अगेन्स्ट असलेलें हे फारीकपण दिवपाक लागून तो मनशा सोयंबान देवान ताका धाडलो कित्याक मनशा सोयंबाचे पातकाचें फारीकपण जावपाक. आर यू अंडरस्टँडिंग? नाव God did what the law could not do. He sent his own son. He sent his own son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to the sin's control over us by giving his son as a sacrifice for our sins. Hallelujah. Thank you, Jesus. Go down. Now, he did this so that just requirements of the law would be fully satisfied for us who no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit. Are you understanding? Now, he did this so that the just requirements of the law. आता जे कायदो मोसेसाचो आसलो तेका रिक्वायरमेंट नासले तुमी हो पाळूंक जाय, तुमी हो दवरूंक जाय, तुमी हे करूंक जाय, एका फारीक सांबाळपाक जे आसलेले हे सांबाळपाक आमकां जायना म्हणून देव कितें करता आपल्या पुताक धाडटा ह्या पदकाचे हे हो मानमेत दवरपाक. नाव जेजून सारकें म्हणलां क्लियरली आपूण कायदो मोडूंक येवंक ना, हांव येयला कायदो फुलफील करपाक. आय हॅव नॉट कम टू एबॉलिश द लॉ बट आय हॅव कम टू फुलफील द लॉ. आपूण तो सारको तांकां सांगता आपूण कायदो मोडूंक येवंक ना म्हणटा तो. आनी जेजून एकूय कायदो मोडूंक ना पूण तेणेन कायदो आमकां जो सांबाळपाक जायना तो आपणेन सांबाळलो. कोणा पासत? आमच्या पासत. समजता? एक कायदो जेजून मोडूंक ना पूण जेजून कायदो सांबाळलो. समजता? Now, he did this so that just requirement of the law would be fully satisfied for us who no longer follow our sinful nature but instead follow the Spirit. Go down. Okay, go KJV. Okay. For they that are, okay, go fourth verse as well. Now, that the righteous of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. आता आमी जेन्ना हे सोत मानता आमी कुडीन जियेता आमी ओतम्यान जियेता. आमी ओतम्यान जियेता पूण जोरी तर आमी आतां कुडीन जियेता जी कोण आतां कुडीन जियेता फॉर दे दॅट आर आफ्टर द फ्लॅश दे डू द थिंग्स ऑफ द फ्लॅश. जी कोण कुडीन जियेता ती कितें करता कुडीच्यो आमच्यो जे आवंडे आसा कुडीचे ज्यो आमच्यो गरजो आसा आमी त्यो फुलफील करूंक सोदता. आमी तो डिझायर आमचे फुलफील करूंक सोदता. पूण जेन्ना आमी ओतम्यान जियेता आमी आनी कुडी फाटल्यान जिवप आमकां लागना. जेन्ना आमी ओतम्यान जियेता वी आर वॉकिंग in the Spirit. For they that are after the flesh do the mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit the things of the Spirit. Go down, 6th verse. For to be carnally minded is death. तुम्ही जेन्ना कुडींत जियेता आमी कितें अणभवतली आमच्या जिवितान? मरण. मरण कसलें? सेपरेशन फ्रॉम गॉड. देवा कडल्यान आमी पयस सरतली. जोरी तर आमी कुडीन जियेता कुडीचे आवंडे कुडीच्यो वोंडावणी आहा त्यो तर आमी फुलफील करूंक सोदता. वॉट वी आर एक्सपिरियन्सिंग? डेथ. फॉर टू बी कार्नली मायंडेड इज डेथ बट टू बी स्पिरिच्युअली मायंडेड इज लायफ अँड पीस. आतां काल आमी जेन्ना शिकल्या ओतमो मन आनी आमची कूड. आतां आमचें हें मन आसा पळय आमकां ह्या हितूंतल्यान कितें सोजमणी येता जेन्ना आमी कुडी फाटल्यान जियेता when we are carnally minded we do the minded which is death but to be spiritually minded is life and peace. आता हे मन आमचें पळय आसा अजुनूय रिन्यू जावंक ना पूण जेन्ना उतर जेन्ना हांव वाचतां उतर जेन्ना हांव शिकतां म्हाजें मन कॅन ऑल्सो बी स्पिरिच्युअली मायंडेड. समजता? आतां आमचो प्रोसेस कितें आहा? आमचो प्रोसेस कितें आहा? वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वॉट? renewing our mind and make this mind a spiritual mind. But ye mind amche spiritual kenna zatele? Okay, go that picture. Okay. आता आमी आमचे आत्मो हा मन हा आनी आमची कूड हा. आता हे मन खंय आसा? मोदें हा. आता ह्या मनाच्यान हे मोदें हा म्हणून हे फकत आमच्या कुडीचेंच आयकता अशें ना.
For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. आता हे आमचे मन आसा ते स्पिरिच्युअली माइंड जावंक जाता. हे मन आसा पळय, हे मन अजुनूय आमचें नवें जावंक ना, नवी रचना जावंक ना. नवी रचना खंय जाल्या? नवी रचना खंय जाल्या? आत्म्यान जाल्या. पूण आमच्या मनाक आमी नवसरणी करूंक जाता. हें मन आमचें स्पिरिच्युअली मायंडेड आमी करूंक जाता. हें आमी करूंक जाय, हें देव करचो ना. समजता? तेका लागून इट्स अ बॅटल. बॅटल खंय आहा? आमचें मनान आहा. वो बॅटल आमचो कित्याक आसा? हें झूज आमचें कित्याक आसा ह्या मनान? कित्याक ह्या मनाची नवसरणी आमी करपाक जाय. मनाची नवसरणी आमी करपाक जाय. समजता तुमकां? समजता? आमचें सगळें झूज खंय चलता? आमच्या मनान चलता. झूज खंय आसा? आमच्या मनान आसा. सो हे मनान जे झूज चलता हेजी नवसरणी करपाक आमकां देवाच्या उतराची गरज. जितलें हांव म्हजें मनाक देवाच्या उतरान भरतलो, जितलें हांव म्हज्या मनाक देवाच्या उतरा प्रमाणे नवसरणी करतलो, हें मन म्हाजें स्पिरिच्युअली मायंड जाता. समजता? म्हाज्या मनान म्हाज्या आत्म्या सांगाटा एकवट करपाक जाता. पूण हें केन्ना घडटलें? जेन्ना म्हाज्या मनाक हांव देवाच्या उतरान भरतलो, जेन्ना म्हाज्या मनाक हांव देवाच्या उतरान मेडिटेट करीत रावतलें. मेडिटेशन खंय जाता? मनान जाता. म्हज्या आत्म्यान म्हाका कांयच करपाची गरज ना. दीस इज रिस्टोर्ड. हिंगा आत्म्यान कितेंच करपाची गरज ना. गरज खंय आहा? आतां म्हाजें काम खंय चलना? म्हाजो लेबर कितें चलता? माय लेबर इज नॉट दॅट आय वील डू समथींग एंड गॉड वील ब्लेस मी, दॅट आय वील डू समथींग एंड गॉड वील सेट मी फ्री. My labor is not that I will do something and then God will deliver me. It's nothing like that. आता माझो लेबर इतलोच आहा, देवाचे उतर हांवें शिकोन म्हज्या मनाची नवसरणी करूंक जाय आनी म्हज्या मनाचो एकवट जावंक जाय म्हज्या आत्म्या सांगाता. समजता? समजता? आतां म्हजें काम खंय चलना? मनाचेर. आत्म्यान म्हाका कितेंच करपाची गरज ना. समजता? आत्मो म्हाजो already my spirit and God's spirit has become one. Understanding? जेन्ना हांवें जेजूक म्हज्या जिवितान स्विकारला, म्हजो सोमी दोनी सोडवणदार, आनी जेजू म्हज्या सवे कुर्सार मेला, म्हज्या सवे रगत वारोयला आनी म्हाका पातकांतल्यान सोडयला म्हणजे हांव सोत मानता म्हज्या काळजान आनी तोंडान उचारता ते देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. हांव इन्स्टंटली म्हज्या आत्म्यान नेवो जाता, जिवन जाता आत्म्यान. ह्या आत्म्यान हांव मेलोलो पयलो वय ना? आर यू अंडरस्टँडिंग? ओके. आत्म्यान हांव पयलीं मेलोलें. सुरवातेक कशें मेलोलें आनी कित्याक लागून? आदामाच्या पातकाक लागून. आत्म्यान गॉड सेड यू वील शुअरली डाय इफ यू ईट द फ्रूट. सो आय वॉज डेड इन माय स्पिरिट. नाव वेन आय एम अलाइव इन माय स्पिरिट, the day I accepted Jesus as my Lord, God and Savior, and I believe it in my heart and I confess it from my mouth that God raised him from the dead. Yes or no? He shed his blood for me and I am saved because Jesus saved me. Jesus nailed the sinful nature in me on the cross. When I believe this truth, I am born again in my spirit. आता म्हजें झूज फकत चलता म्हज्या मनाचेर. म्हजो फायट चलता फकत म्हज्या मनाचेर. पूण ह्या मनाचेर पासून झूज चलयतलो जाल्यार देवान म्हाका अबांडन सोडूंक ना. चल जाय तें कर आनी मन बदल. ना ना ना. God has given me the truths in the written word to renew my mind. You know, देव इतलो काकुतसार, देव इतलो मोगाळ, देव इतलो काकुतीन बोललोलो आनी इतलो ताणें आमचो मोग केला की हें मन पासून रिन्यू करपाक देवान आमकां हातयारां दिल्या, देवान आमकां सोत दिला. पूण प्रॉब्लम म्हजें हें आसा, हांव हें सोत मानिना, पूण कोण म्हाका भायल्यान खबरो सांगता त्यो हांव सोत मानता. समजता? जेन्ना आमी देवाचें उतरच बायबल म्हणटा म्हणल्यारच पुरो. आमकां बायबलांतलें नाका, आमकां दुसरें आयकोंक जाय. समजता? पूण सुटका कशी जातली म्हज्या मनाची? जेन्ना हे रिटर्न डॉक्युमेंट्स जे पळय रिसीट म्हाका दिला, पेमेंट जाला म्हूण, वो पेमेंटाचो रिसीट म्हाज्या कडेन पळय देवान दिला, आपल्या उतरांत बरोवन तो आल्ताराचेरूच तर सांडलो, ड्रॉवरानूच तर सांडलो, म्हजी सुटका जातली मनाची? ना. समजता? विकांतल्यान एक पाटी आयकलें, मन रिन्यू जातलें. कितें सांगलें जोशुआक देवान? दीस बूक ऑफ द लॉ shall be in your mouth once a week on Sundays.
this book of the law shall not depart from your mouth once a week. Only for 1 week. Only for 1 day in a week. Is it? This book of the law shall not depart from your mouth, but meditate therein day and night. Not only on Sundays or Saturdays. Or not only weekly once, monthly once. No. How will I keep the word of God and live my life according to the godly life if I don't know the word of God, if I don't meditate on the word of God day and night? How can I walk in the Spirit if I am not reading the word of God and not understanding the ways of the Lord? Because the roaring lion is ready to devour me with his lies and show me where I am wrong. You have done this, you have done that. Are you understanding? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. So, okay. So, आता आमच्या बॅटल खंय हा म्हणले आमी आमच्या मनान. सो मनाची नवसरणी करतलो जाल्यार आमकां कित्याची गरज? देवाच्या उतराची. मन आमचें उदकांतल्यान आमी धुयत रावतली जाल्यार आमकां उदकाची गरज. पूण हें मन आमी वॉश करतले जाल्यार कितें जावन आसा तें उदक? देवाचें उतर. जे पेमेंटाचो तो पेड डॉक्युमेंट आहा तो खंय हा बरयलेलो? उतरान. सो उतर तर हांव उक्तें करिना, हाव विल आय नो दॅट इट इज पेड? What has been against me? Yes or no? I will be thinking that I'm still in the jail, I'm still in the bondage. Yes or no? म्हाका अजूनय दिसतलें हांव पातकाच्या गुलामपणानूच आसा, हांव पातकांतूच आसा. सो तेका लागून हांवें कितें तरी करचें पडटलें ह्या पातकांतल्यान सुटका मेळपाक. वय ना? जायते फावटी आमकां कितें दिसता, हांव कितें करूं म्हजें साल्वसांव जावपाक, हांव कितें करूं म्हजी पातकाचें बोगसोणें जावपाक, हांव कितें करूं देवान म्हाका बेसांवांनी भरपाक. सगळो शितीर म्हजें खंय हा, हांव कितें करूं, हांव कितें म्हणो, हांव कितें कन्फेस करूं, हांव कितें कावंट करूं. वय ना? सगळो वगत हांव कितें करूं, हांव कितें करूं, हांव कितें करूं. येस और नो? बट वॉट अबाउट वॉट जीसस हॅज ऑलरेडी डन ऑन द क्रॉस 2000 years ago for you and me? Yes or no? Are you understanding? मनाची नवसरणी जाता? स्वत मानता हांव. It's a process. It's never ending. It's a cycle. Which one? To be continued. I think this has become heavy now, right now. That is another big. Praise God. Rest means completion. It's completed. Rest is not a physical rest. Sometimes I'm standing here and preaching. Somebody would say, oh, she's standing all the time. Come and sit and take a little rest. This is a physical rest. You are giving rest to your body. God is not speaking about that rest. Rest is, for example, match. You're watching a live match. You are not at rest. Hey, my team is losing. Hey, they are winning. Hey, the ball is outside. Hey, the ball is going there. 6 and 4 and ami munta. Kire ha, we are not at rest. Yes or no? It looks like maybe in the last 2 runs, in last 2 balls, maybe ata sixers hai kire zai, and your team is already losing. Now they have only 1 chance. What will happen? Are you at rest, or you are also jumping on your sofa? Meaning what? You are not at rest. You don't know what's going to happen. You are nervous all. Yes or no? But now same match, your team is already won. Okay? That day, finally your team is won. Next day, you're watching the highlights. What are you doing? Eating the chips and watching. What you are watching? The fight is already done. And you know the victory is yours. How you're watching your match now? With rest or in unrest? In the rest. Believing what? Your match, your team has already won the match. Now you are happily in your heart, you are enjoying the chips. And your friend who is supporting the other team, maybe you are in the A team, your friend is in the B team, and now you are enjoying the chips, knowing what? Your team has already won. Now he doesn't know. He is watching the highlights. He doesn't know what will happen to him. He is restless. He is at unrest. Yes or no? But you are already at rest. Why? Because you know the victory is yours. Who won the victory for you? Now sitting over there on your sofa, you are enjoying the chips because you played on the ground? Or your team played on the ground? Yes or no? But you are enjoying the chips sitting on your sofa. Correct?
In the same way, Jesus won the victory for you. So be at rest because you know the end result. Yes or no? Hallelujah. Rest is not a physical rest. It's your mind rest. It's your mind rest. God is taking rest on the 7th day not because He's tired. He has completed His work. Rest means it's a completion. It is completed. Are you getting it? Hallelujah. So when REST come, rest, sit, take rest. Many times it's like that, Praise Jesus. Yeah, because they see, when they go out, they see, on the boards and all, especially when they go to church. Praise God. So, now when the battle is in your mind, till when? Till you know the truth. Once you know the truth, you are at rest in your mind. When you know the truth that the payment has been done by Jesus Christ and the victory is yours, you are in your victory. You're not going to win now. Jesus already won for you. That Satan has been defeated. He lost the match. Are you getting it? So now you have to be at rest in your mind. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Okay. Anybody has any question? All clear? It's in a process. Day by day we are getting clearer and clearer. Like how sister said, previous day. The picture whole will not be clear. It's day by day clearer, clearer, clearer and clearer. Praise God. Hallelujah. Yes. Anybody has anything? Yes, brother. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Okay. Would you like to do the closing prayer? Come. Come. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. I came here, hello. Yeah, I came here only 2 times here for the retreat. And first time I came here, I was medically disturbed. Mentally disturbed. Yeah, mentally disturbed, and also my medical went wrong. Medical went wrong. And doctor showed me that so and so disease. I was not unfit. Yeah. So doctor told me you are unfit. So I was listening to the word of God here and also meditating on the white book the sister has gave me. The white book. Yeah, and that is concerning about fear and worry and fear. And I renewed my mind and I went for a medical just 2 days before. And I came with a medical pass and I've done my fully complete medical. I'm fit for a medical now. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you. All praise to God, to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise the Lord. And now I'm waiting for my visa. And visa is still processing. And I still believe in God. He will do it for me. He's already done for me. He's on the way. Yeah. Thank you. Thank you, Jesus. Praise the Lord. वो भाव म्हणटा गेले पावटी तो येवच्या पयलीं तो मेंटली डिस्टर्ब आसलेलो म्हणटा आनी तेजे मेडिकल रिपोर्टूय जायते प्रॉब्लम्स तेजे कुडीचे सांगलेले करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग ओके सो जायते तेजे मेडिकल रिपोर्ट्सूय हे भाशेन सांगलेले सो जेन्ना तो पयले पाट हिंगा आयलो आमी ताका तो वायट बूक दिलो वायट बुकाचेर आमच्या बरयलेलें आहा कन्सर्नींग वरी एंड फियर येस नो कन्सर्नींग वरी एंड फियर तो म्हणटा आपूण ते कन्फेस करीत रावलो टिचिंगूय आयकतालो म्हणटा ऑनलायन आनी टिचिंग आयकता ही रिन्यूड हीज मायंड नाव वेन ही रिन्यूड हीज मायंड he is already healed in the spirit. Yes. God has restored him. Yes. God has given him health. Yes. Because when Jesus died on the cross, by his wounds we are healed in the spirit. आता बॅटल खंय आसलेलें आमच्या भावाचे मनान सो वायल लिसनींग टू द वर्ड ऑफ गॉड ऑनलायन टिचिंग कोंकणी सो जेन्ना ऑनलायन टिचिंग आयकतालो सगळें ऑनलायन तो पळयतालो कन्सर्नींग वरी एंड फियर देवाचें उतर कन्फेस केलें बिकॉज जेन्ना आमी कन्सर्नींग वरी एंड फियर वाचता कोंकणीन कितें म्हणटा आमी भिरांत आनी हुस्क्या खोती पासत
उचक्या खोती पासत जेन्ना आमी वाचता तितून एक उतर आमी पळयत पुस्तकांतलेंच काडून बरयलेलें आसा. पयली लायन आमी म्हणटा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक, दुयेंसाक, पिडेक, म्हजे वयर रोगाक, म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबा वयर कसलोच अधिकार ना. सो भाव कितें म्हणटालो, म्हज्या कुडी वयर दुयेंसाक कसलोच अधिकार ना. पूण तेजे मेडिकल रिपोर्ट्स ताका कितें येयलेले, दुयेंस आहा, कितें तरी प्रॉब्लम आहा, हियरींग प्रॉब्लम ऑल्सो रायट आहा म्हणटालो. सो जेन्ना तेणें देवाचें उतर वाचलें हें आमचें मन रिन्यू जाता. जेन्ना मन रिन्यू जालें, ही बिलीव्ड दॅट ही इज हील्ड बाय द वुंड्स ऑफ जेजूच्या गायांनी म्हजी पेखोवणी जाली. सो 2 दीस पयले तुवें मेडिकल रिपोर्ट केलो, 2 दीस पयलो मेडिकल रिपोर्ट केलो म्हणटा आनी मेडिकल रिपोर्ट सगलो नॉर्मल, नेगेटीव. मेडिकल रिपोर्ट सगलो नेगेटीव म्हणटा. आर्गां जेजूक थँक यू जीसस. प्रेज गॉड ब्रदर. इट्स ऑल अबाउट आवर मायंड. इफ आय बिलीव द फिजिकल रिपोर्ट and go into depression and worry, हांव चिंतनांनी तर वयता, सगळे खोंतींनी तर वयता. You know what man thinks in his heart, in his mind, so is he. पूण तेणें कितें चूज केलें, देवाचें उतर सोत मानलें, देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिलो. सो हिलींग इज वेर in my spirit. When I renew my mind, it flows out in my body. Praise God. Hallelujah. Thank you brother. Thank you Jesus. All glory to God. Come sister. Praise God. आनी कोणाक कितें सांगपाक हा? आर्गां जेजू. Praise God. When you give the testimony, it helps even others. Praise God. Yes, sister. Lord Jesus, I want to thank you for this beautiful teaching. Today it has indeed renewed our minds. We were all aware and we all believe that we are born again in spirit. But how to bring these blessings into the physical is where we sometimes fail, Lord. And for that, the truth is we have to renew our mind, because words have got power. And the soulish mind and the soulish and in our soul, that is our mind, can be renewed only through the word of God. Lord, I thank you for this sister Anisha, who has blessed us with this powerful teaching today. This teaching is really going to help us to renew our minds, and we will soon see whatever manifestations that we need to see in our lives. We will be soon seeing it, because from the spirit it will move to our soul, and from the soul into our body. Thank you, Lord, and we ask this in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Okay, before we close, I would like to do one announcement. From tomorrow, our retreat is starting in Ponda, opposite to Nestle factory, which is in Usgaon. Residential retreat, which is a healing retreat. It starts from tomorrow till 26th. So anybody wants to do the registration, you all can do online registration. And if you want to do it right now, you can give me your names and number. For further details, the Goa channel, which is going live of this Jakniban, on down we have put the registration number. There you can call and do the registration. If anybody wants to come, you all can come. If you can inform your neighbors, your friends, and whoever wants to come, they are free at home, let them come. So the more we spread the gospel, the more minds will be renewed. Thank you, Jesus. What we received, let's give it to others. We received it freely, let's give it free also to others. Praise God. Hallelujah. God is good.